सगळे आम्ही उभे राहूया. या दुसऱ्या दिवसाच्या रात्रीच्या आरंभात ह्यावेळा आमकां आमी समर्पण दिवन मरियेचो आदार आमी मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे संगता श्रीयाम तेतून सदैव आणि सदैव फॉर तुझे कुशीचे जेजू. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे संगता श्रीयाम तेतून सदैव आणि सदैव फॉर तुझे कुशीचे जेजू. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे संगता श्रीयाम तेतून सदैव आणि सदैव फॉर तुझे कुशीचे जेजू. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे संगता श्रीयाम तेतून सदैव आणि सदैव फॉर तुझे कुशीचे जेजू. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे संगता श्रीयाम तेतून सदैव आणि सदैव फॉर तुझे कुशीचे जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. कीर्तन 20 आणि 3 ह्या वेळार सर्वेच पूर आमचो गवळी जावन आसा. त्या गवळ्याच्या हातान आमचे सगळे जिवी समर्पुया. आमचे सगळे कश्ट, आमचे सगळे दूख, असमाधान, कित्याक तो बरो जावन आसा. तो आमकां हर एक घडये राखता आनी सांबाळटा. तो आमचे सवय आसा. देवाचे उतर सांगता, म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता आनी हर एका वेळार तो आमचे सवय आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तर सगळे आमी कीर्तन 20 आणि 3 कीर्तन 23 सगळीं सांगत आमी म्हणया. सर्वेच पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. पांचव्या सर्वच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. खलक्या फलक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजें सवय आसाय. तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दिता. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय. म्हजें माथें तेलान माखताय. म्हजें पात्र भरून वता. सगळ्या म्हज्या जिवितान दया आनी मोग म्हाका खरेंच संगात दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काल रावतलों. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. अर्गां तुका सुमया जेजू. अर्गां तुका सुमया जेजू. स्तुती तुका सुमया जेजू. महिमा तुका सुमया जेजू. वाकणी तुका सुमया जेजू. वंदन तुका सुमया जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ह्या वेळा प्रत्येक जण मागुया सुमेची देवी काकुल्ट आमचे ते. आमी जायत्या गरजो घेवन आयल्या. आमचे दूख, आमची पिडाशिडा, आमचे खत बेजाराय, आमचे उणेपण सगळ्यां समर्पण दिवन प्रत्येक जण काकुल्टी खातीर, सुमयाच्या अगणित काकुल्टी खातीर आमी मागुया. तुमची जबाब आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुल्ट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशोमरिफान सगळ्या आमच्या कुटुंबाचे सुमेची काकुल देवन उंच्या पासून जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशोमरिफान आमच्या कुटुंबात असली हर एक भुरगीं युवजनां देवाच्या देवीक आत्म्यान भरच्या पासून मागुया. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशोमरिफान आमचे ते असले हर एक पिडा, हर एक होवणेपण अस्कतगाई समर्पण दिवन मागुया. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशोमरिफान
आमच्या घरात असल्या सगळ्या उतर प्रयाचांक समर्पण दिन मागुया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरीपान जायत्या गरजो पिटिशनां आमी घेवन आयल्या ह्या सगळ्यांचेर समेची खाकूल देवन येवचे पासत मागुया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरीपान समर्पण दिवन मागुया प्रत्येक जण ह्या स्वतेच्या विगाराक तशेंच सगळ्या ह्या जागांक जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरीपान फादर बासिल वासाक तशेंच ब्रदर प्रकाशाक समर्पण दिन मागुया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरीपान सगळ्या आमची इराराय कंत बेजारे असमाधानाचेर सुमेची काकूल देवन येवचे पासत मागुया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरीपान समेची देवी काकूल टू प्रत्येक जण ह्या मँगलोर शाराचेर देवन येवचे पासत मागुया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरीपान सगळ्या आमची पवित्र सभा सुमेच्या काकुलटीन आणि आत्म्यान भरचे पासत मागुया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरीपान समेची अगणित काकुलट आमच्या सगळ्या जिवितांत देवन येवचे पासत मागुया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरीपान जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरीपान सगळ्या आमच्या कुटुंबात असले अडकळी बांधपासा तुटून वेच्या पासत मागुया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरीपान सगळ्या आमच्या गरजो जेजूच्या पांयातळा समर्पण दिवन समेची खाकूल देवन येवचे पासत मागुया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरीपान हालेलुया 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 अर्गां तुका सुमया अर्गां तुका सुमया अर्गां तुका सुमया अर्गां तुका सुमया महिमा तुका सुमया महिमा तुका सुमया स्तुती तुका सुमया स्तुती तुका सुमया वंदन तुका सुमया वंदन तुका सुमया हालेलुया 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 सगळ्या मी बसया ह्या वेळार परतुनेपोटी कीर्तन 23 हांव सांगता ताच्या उपरांत तुमी उसार म्हज्या उपरांत सांगा ह्या वेळार देव आमचो बरो गवळी जावन आसा तो आमकां राखता सांबाळटा तर त्याच सुम्याक आमचे सगळे जिवीत आमचे सगळे गरजो प्रत्येक जण ह्या रेत्रेची सगळे मागण्याची मांडावळ जावं पुरो ह्या वेळार ह्या जाक देवाचे उतार दिवंक येता तशेंच आराधनाची सगळी घडी तशेंच सगळे मिसाच्या बलिदाना वेळार समेची देवी सकत आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर देवन येवचे पासत हें उतर कीर्तन 23 म्हज्या फाटल्यान सगळीं सांगात सर्वेस पर म्हजो गवळी सर्वेस पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सर्वेस पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना पाचव्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशीव घेवंक तो म्हाका दिता पाचव्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशीव घेवंक तो म्हाका दिता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता हात आमचे वर करया भवार्थान सांगया म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता सर्वेस पर म्हजो गवळी सर्वेस पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना कांयच म्हाका उणें ना पाचव्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशीव घेवंक तो म्हाका दिता शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता खालक्या फलक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना खालक्या फलक्यांत हांव चलन तरी
कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजें सुमें आसाय कित्याक तूं म्हजें सुमें आसाय वडा भवडतान सगळे आमचे गरजो आमचे दूख आमचे कश्ट ह्या वेळार समर्पण दिन मागया प्रत्येक जण आमच्या कश्टा वेळार आमच्या दुखे वेळार आमचे पिडे वेळार ताका आमी आपोवया आनी सांगया कित्याक तूं म्हजें सुमें आसाय 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 तुजो दांडो आनी तुझे बेत म्हाका धैर्य दितात तुजो दांडो आनी तुझे बेत म्हाका धैर्य दितात म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेस्त मांडटाय म्हजे मातें तेलान मागताय म्हजें पात्र भरून वता सगळ्या म्हज्या जिवितांत सगळ्या म्हज्या जिवितांत सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच संगत दितली सगळ्या म्हज्या जिवितांत सगळ्या म्हज्या जिवितांत सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग 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 म्हाका खरेंच संगत दितली म्हाका खरेंच संगत दितली सगळ्या म्हज्या जिवितांत 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 दया आनी मोग म्हाका खरेंच संगत दितली दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगत दितली दया आनी मोग म्हाका खरेंच संगत दितली दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगत सर्वेस्पराच्या घरांत सर्वेस्पराच्या सर्वेस्पराच्या घरांत सर्वेस्पराच्या हांव घरांत सदां काळ रावतलो हांव सदां काळ हांव रावतलो सदां काळ रावतलो हांव सदां काळ रावतलो सर्वेस्पराच्या घरांत 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 हांव सदां काळ रावतलो हालेलुया 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 John chapter 16 verse 13 देवाचे उतर सांगता स्वताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण स्वताक व्हरून पायतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 ह्या वेळार सगळे आमी उबे रावया देवाच्या पवित्र आत्म्यान भरचे पासत मागुया देवाचे उतर सांगता जैसर देवाचो आत्मो आसा थंयसर स्वतंत्र आसा न्हय सत्तेन न्हय पदवेन बगार म्हज्या आत्म्यान हांव सुटका दिता देवाचे उतर सांगता तर ह्या वेळार तोच पवित्र आत्मो आमी मागुया त्याच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरचे पासत मागुया हात आमचे बुकते धरया दोळे दांपया खाळीसांत मागुया खाळीस आमचे देवाच्या आत्म्यान भरचे पासत ह्या वेळार खाळीस आमचे बुकते करया सोम्या ह्या वेळार मागता देवा तुवें बसयलो पवित्र आत्मो ह्या वेळार आम्हा सर्वांचेर पाटे आमचे ते असलं हर एक बुणेपण हर अस्गदगाय हर भानपाचा हर अडकळ्यो जेसू तुझ्या नामान थोटे सोम्या तुझो पवित्र आत्मो ह्या वेळार देवन येऊन दी आमचे ते आमच्या मनान आमच्या काळजान आमच्या कुडींत आमच्या आत्म्यान आमच्या जिवितान आणि सगळ्या वायटांतून आमकां सुटका दिवं दी आमचे जिवीत परिवर्तन करून दी म्हूण तुजे लागीं परतून आनी परतून मागता हात आमचे भक्ते दोन या कायन बरे मागुया आमी पवित्र देवोने मुझे तू राबोगे उस स्वार्थ सो पाओगे मुझे ते तू जियोगे मुझे तू जियोगे पवित्र आत्म्या देवने पवित्र देवोने सगळी मुझे तू राबोगे उस स्वार्थ सो पाओगे मुझे तू जियोगे
परत सांगया पवित्रत्म्या देवाने पवित्रत्म्याक आमी येवकार करया आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबात आमच्या काळजात आमच्या मनात आमच्या आत्म्यात आमच्या पिढीत आमच्या कष्टात आमच्या दुखीत आमच्या इरारेन आमच्या टेन्शनात देवाचो पवित्रात्मा देवान दी आणि सगळ्या वाईटातून आमकां सुटका दिवन दी पवित्रत्म्या देवाने पवित्रत्म्या देवाने चेतन राबोंगे उस्वाड तुझो स्वार्थ तुझो पांकोंगे चेतन जिएंगे संसार पातका भोटना संसार पातका भोटना आत्म्या आत्म्यान जियें शिकय संसार पातका नाडतना सदां सोसून शिकय संसार संसार पातका भोटना आत्म्यान जियें शिकय संसार पातका नाडतना सदां सोसून शिकय पवित्रत्म्या दुनियात आमचे वयर करया पवित्रत्म्याक आमी येवकार घे आमचे पवित्रत्म्या देवाने हालेलुया Hallelujah, 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 हालेलुया hallelujah, 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 Psalm chapter 22 verse 19 हे देवाचे उतर म्हज्या फाटल्यान सगळे उसाऱ्यां सगळे मनात
देवाचे उतर उत्सारते असताना त्याच उतराचे सगत आमचे ते देऊन येता साम 22:19 सगळे आमची अस्कत गाय म्हणे पण समर्प देऊन हे उतर मुच्या पाटलान उसारात पूण तूं सर्वेस परा पूण तूं सर्वेस परा पूण तूं सर्वेस परा पूण तूं सर्वेस परा पयस रावा नाका 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 पूण तूं सर्वेस परा पूण तूं सर्वेस परा पूण तूं सर्वेस परा पूण तूं सर्वेस परा पयस रावा नाका पयस रावा नाका पयस रावा नाका पयस रावा नाका मुच्या बोळा मुच्या बोळा मुच्या बोळा मुच्या बोळा म्हाका कुमोक करूंक तुर्त कर म्हाका कुमो करूंक तुर्त कर मुच्या बोळा म्हाका कुमोक करूंक तुर्त कर म्हज्या बोळा म्हाका कुमो करूंक तुर्त कर मुच्या बोळा म्हाका कुमोक करूंक तुर्त कर म्हज्या बोळा म्हाका कुमो करूंक तुर्त कर हात आमचे वयर करया परत यो पटी उतर सांगया सर्वेस परा तूं पयस राव नाका मुच्या बोळा मुच्या आदारा म्हाका कुमो कर म्हज्या कश्टा वेळार म्हज्या दुखे वेळार म्हज्या इराऱ्या वेळार म्हज्या टेन्शना वेळार हांव रडून आसतना हांव एकसुरा आसतना म्हाका कुमो करूंक सुम्या तूं तुर्त कर म्हूण ह्या वेळार म्हज्या उपरांत हे उतर उसरात पूण तूं सर्वेस परा 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 पयस रावा नाका पयस रावा नाका पयस रावा नाका पयस रावा नाका मुच्या बोळा 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 म्हाका कुमो करूंक तुर्त कर 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 पूण तूं सर्वेस परा पूण तूं सर्वेस पूण परा तूं सर्वेस परा पूण तूं सर्वेस परा पयस रावा नाका 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 मुच्या बोळा मुच्या बोळा मुच्या बोळा मुच्या बोळा म्हाका कुमो करूंक तुर्त कर 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 हालेलुया 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 साम चॅप्टर 140 वर्स 6 कीर्तना 20 140 ओळ 6 सर्वेस पराक हांव सांगता तूं म्हजो देव म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक सर्वेस परा कान दी प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आपल्या दुनियात आमचे भक्ते करया आणि प्रत्येक जण आमचे विनवणेच्या ताळ्याक आमच्या मागण्याक आमच्या बोबेक देवान कान दिवच्या बसोत सुम्याक सांगया सुम्या तूं म्हजो देव म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक कान दी म्हूण हे उतर म्हज्या फाटल्यान घुसरात सर्वेस पराक हांव सांगता सर्वेस पराक हांव सांगता सर्वेस पराक हांव सांगता सर्वेस पराक हांव सांगता तूं म्हजो देव तूं म्हजो देव तूं म्हजो देव तूं म्हजो देव सर्वेस पराक हांव सांगता तूं म्हजो देव सर्वेस पराक हांव सांगता तूं म्हजो सर्वेस देव पराक हांव सांगता तूं म्हजो देव सर्वेस पराक हांव सांगता तूं म्हजो देव म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक सर्वेस पराक हात दे सर्वेस पराक आन दे सर्वेस पराक हात दे सर्वेस पराक आन दे म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक सर्वेस पराक हात दे म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक सर्वेस पराक आन दे म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक सर्वेस पराक हात दे म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक सर्वेस पराक आन सर्वेस दे पराक हांव सांगता सर्वेस पराक हांव सांगता सर्वेस पराक हांव सांगता सर्वेस पराक हांव सांगता तूं म्हजो देव 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 ह्या वेळा दुनियात आमचे वयर करया जेजूचेर आमची दिश्ट खंचोया खबर नकलंत असल्या सुमचेर आमची दिश्ट खंचोंक त्या सुम्याक सांगया धा पोटीन सगळी सांगता सांगया तूं म्हजो देव येवकरीस्त असल्या जेजूक सांगया तूं म्हजो देव खुर्सर असल्या जेजूक सांगया तूं म्हजो देव त्या पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताक सांगया तूंच म्हजो देव म्हज्या कश्टा वेळार म्हज्या दुखे वेळार म्हज्या पिडे वेळार म्हज्या एरारा वेळार म्हाका सांबाळटलो म्हाका सोडयतलो म्हाका आदार दितलो म्हाका खूण करतलो तूं म्हजो देव म्हूण सगळी सांगता धा पोटी आमी सांगया तूं म्हजो देव 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 हालेलुया 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 अर्गां तुका सुम्या 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 हालेलुया 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 साम चॅप्टर 27 वर्स 14 देवाचे उतर सांगता सर्वेस पराचेर विश्वास दवर थीर राव आणि तुझे काळीस धैर्य घेव सर्वेस पराचेर विश्वास दवर प्रेज द लॉर्ड
Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आम्ही हर एका वेळार आमच्या कष्ट वेळार आमच्या दुखी वेळार सोम्याचेर विश्वास दवरूंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. वैगिने प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खंडीत जावन वय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर सगळे आमी उबे रावया. ह्या गायन दोरी संग्या सोम्या तुजेर हांव पाती येता. कश्टांची मोडां म्हजेर आयिल्ल्या वेळार, दुखींची मोडां म्हजेर आयिल्ल्या वेळार, इरारेची मोडां म्हजेर आयिल्ल्या वेळार, अस्कतगेची, इरारेची, टेन्शनाची, निराशेची मोडां, एकसुरपणाची मोडां म्हजेर आयिल्ल्या वेळार, हर एका वेळार सोम्या तुजेर हांव पाती येता म्हूण ह्या गायन दरी त्याच सुमेचेर आमचो बाबार्थ आमी उसारया. दोनी आतां आमचे उक्ते दरया. तुजेरा पातेता जेसु मोगाळा तुजेरा पातेता जेसु दयाळा कष्टांची मोडां म्हजेर आयिल्ल्या वेळार, कष्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळार तुजेर हांव पाविता जेसु मोगाळा. परत सगळ्या तुजेर हांव पाती येता जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पाविता जेसु मोगाळा. सगळी बाबार्थान खड सांगून सगळ्या सगळ्या तुजेर हांव पाती येता. पाविता जेसु दयाळा. कष्टांची मोडां म्हजेर आयिल्ल्या वेळार सगळ्या कष्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळार तुजेर हांव पाविता जेसु मोगाळा. तू म्हजो इश्ट, तू म्हजो इश्ट मोगाचो म्हाका पावसो. परत सगळ्या तू म्हजो इश्ट म्हणजे मोगाचो इश्ट जावन आसाय. इश्ट मोगाचो गरजे म्हाका पावसो. तुजेर हांव पाती येता. दोनी आतां आमचे वयर करून सुमया सगळ्या तुजेर हांव पाती येता सुमया. पाविता जेसु मोगाळा. वय सुमया म्हज्या कश्टा वेळार, म्हज्या दुखी वेळार, म्हज्या पिडे वेळार, म्हज्या इरेरा वेळार, म्हजो बाबार्थ अस्कत जाताना सुमया तुजेर हांव पाती येता. कश्टांची मोडां, आत्मराची मोडां, इरारेची मोडां, पिडेची मोडां म्हजेर जैत करतना सुमया तुजेर हांव पाती येता. जेजू तुजेर हांव पाती येता. म्हजो भरवसो तुजेर सुमया. तुजेर हांव पाविता जेसु मोगाळा. तुजेर हांव पाती येता. जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पाविता जेसू मोगाळा. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship, Lord, we praise, we glorify you. We thank you, we glorify your name. We magnify your name, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सगळे आम्ही स्तुती करूया सगळ्याची. Hallelujah, 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 hallelujah. सरेज पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुम्या. कित्याक मुझे मांस करे खान आणि मुझे रगत करे पिवान. जो कोण मुझे मांस खाता आणि मुझे रगत पियेता तो मुझे तेंची येता आणि हांव ताचे तेंची येता. जशें जिवांत बापान म्हाका धाडला आणि बापा वरवींच हांव जियेता तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गांत जावन देंवलेलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्हय, ते मरण पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शिववर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. अशी क्रिस्ता देमगाच्या भावांना आनी भयणीनो, आज परत सोम्या सरशी आमी धांवून आयल्या. ताचो आदार मागोवंक, ताची सकत घेवंक. सोम्या विणे आमकां जिवंक साथ देना. जेजून सांगिल्लें आसा, हांव दाखवाल तुमी फांटे. म्हजे वयल्यान बी कितेंच करूंक साथ देना. ही जेजूची उतरां. निमाण्या जेवणा वेळार जेजून आमकां येवकरीस्त दिलो. कित्याक आमी एकसूरपणान उरनो जो आमकां सांगात दी जाय. आमकां जेजूनातली सोडून अनुभव करूंक अवकाश करी जाय. जेजूची ती उब, जेजूचो मोग, जेजूचें सांगातपण आमी सदांच बगी जाय म्हणून जेजून येवकारिस्त घडलो. तो पळयतालो आपोस्तल येदोळ सुसेगाद आसले. तो येदोळ पळयता आपोस्तलांनी घुस्पटतेले, दुस्पाटतेले आनी पूण तांकां सांगाता दवरून जेजून मांडावळ केली. येवकारिस्तीची वाट ताणें दिली. आनी निमाण्या जेवणा वेळार ताणें उंडो घेतलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड, ही म्हजी कूड, हें म्हजें मांस म्हणटा जेजू. आनी तशें काल्च घेतली आनी म्हळें, हें म्हजें रगत. जेजून सांगलां देखून आमी पाती येवचें. जेजूची उतरां ती आमी पाती येवची. आनी न्हीद जावन हें म्हजें मांस म्हणून जेजून ह्या जुवांवच्या आवस्वरांत आत्तां आमी वाचलेल्या आवस्वरांत तुमी पळयल्यार जुवांव आवस्वर 6 वाचा. हांव सारकें तो सांगता, हें खरेंच म्हजें मांस. तितलें सांगलें आपोस्तल थोडे, हें आमकां नाका आसलें, हाचें मांस कोणें खावचें अशें म्हणून ते पाटीं गेले थोडे. पूण जेजून विचारलें, तुमी वेता ते वसा, भात येनातले वसा. आनी देखून तांणी म्हळें, भात येयल्ले कोण उरिल्ले आसात पळय, तांणी म्हळें, सोम्या सोम्या कोणा लागीं खंय वचो आमी. तुजें तें आसा उतरां. हॅलो, ससाण जिविताची 12 वरां जेवल्यांक कोणना पाप. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तुजे लागीं आसा उतरां ससाण जिविताची. ती हांगा 2 दिसांची न्हय. देखून थोडे ब्रेड कुडके घेवन दितात गे, थोडे ग्रुपांनी ब्रेड कुडके घेवन आनी वायन वचून दितात गे. तर पोरेकले चेडूं विचारता घरा येवन, आमकां कित्याक वायन दिना पाद्रे आपू, आमकां कित्याक वायन दिना. आनी तेंची वायनाची रूच धरली न्ही. पळय की हें आमकां उंडोय न्ही, वायनी न्हय, हें आमकां खरेंच जेजूचें मांस आनी रगत. सांत आंतोनीच्या काळार इदुभाव आसलो थोड्यांक. त्या काळार 15व्या शेतमानांत 12व्या शेतमानांत पळया, थंयसर
त्या वेळार थंयसर थोडे पातये नातिल्ले आसले देखून तांचे लागीं हाणें सांगलें पळया तुमी उपास घालले गाडा वाडा उपास घालना बरें 2 दीस उपास घालून तांणी गाडा वाडले आनी सांतान तो म्हणा लागलो हांव येवकरीस्त उपासतना जर तर तें दिमी घालता येवकऱ्यान जेजू आसा बरें खाण तोंड हाडलें हाका गाडवाक खावंक सांगाता येणें येवकरीस्त हाडलो गाडवान तोंड केलें गी दिमी घाली गाडवान दिमी घाली हें घडीत घडिल्लें एक मन जात पर्यंत हें वळखाता प्रेज द लॉर्ड मनशाक आजकाल शिकल्लें लेखावर्त जावन आज हे मिस्तेर समजानात प्रेज द लॉर्ड हो साक्रामेंट जेजू निघंट 100% हजार आसा म्हूण सांगचो गुर्त आनी ह्या वरवीं कितलें बरेंपण जालां पळया आयल्या वर्स एक 8 वर्सां जालीं पूण आयल्या वर्स परसो आयिल्लो नानशियो डेल्लीत हांव न्हू आनी डेल्लीचेर त्या बिस्पाक ताणें युकारिस्त दिलो कितें जाल्लें 8 वर्सां आदीं त्या एका इगर्जेन पाद्र्याप मीस भेटयतालो पावलो पाद्र्याप सारकी पातयेनी नातुल्लो चेन स्मोकर मीस वेगी वेगी पाटा पाटा म्हणून मुक्तीचे कितें आनी सिगरेट ओडिचे ताका वचून तशें आसलो पाद्र्याप थंय ताणें मीस सांगता आसतना ताल्या पाद्र्यापान मीस सांगता आसतना भाग्यवन पाद्र्याप न्ही रेतीरेचो पाद्र्याप न्ही उता परकळचो पाद्र्याप न्ही आराधनाचो पाद्र्याप न्ही वो चेन स्मोकर मीस पाटा पाटा सांगचो खंय येवटी वेगवेगळी आखेर करूंक हे पडयो सिगरेट ओडये म्हण राखचो पिडेस्त तो त्या दिसा मीस भेटयत आसतना उंड्याचेर जेजूचे मुखामळ उदेले तांबडे तांबडे मुखामळ उदेले हो सगळो भिवून गेलो कावच येलो आनी कुडले बिस्पाक आपोवन धाडले बिस्प येता म्हणसर रावले ते बिस्पान येवन ते सगळें गौरवान आराधनान सगळें व्हरून ताचे उपरांत वातिकाना धाडलें वातिकानान 8 वर्सां थंयसर विज्ञानिनी डाक्टरांनी परीक्षा करून ह्या दिसांनी पोर पाटी आयले पोरच्या पोर आनी थंयसर काण्णूर लागशिल्ल्या एका इगर्जेंत त्या ती इगर्जेंत थंयसर आराधनाक दवरला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्या भावा भयणीनो जेजूचे मुखामळ आमकां आमच्या भावार्थान तिसरे फावटी आसचे पयले मुखामळ कोणाक उदेल्लें कोणाक हॅलो आं वेरोनिका भयणीक न्ही गे वेरोनिकाक कुर्साच्या वाटेर जेजूचे मुखामळ तिच्या तुवाल्यार उदेलें दुसरें मुखामळ आमकां मेळ्ळें इटलींत ट्युरिनांत कळ्ळें तें आं ट्युरिनांत आसा आतां आं कळ्ळें श्रावड वय जेजूक रेवडायल्ले वस्तूर ताची कूड रेवडायल्ले वस्तूर तातूंत जेजूचें रुपणें थंयसर आसा आनी हे देशा उंड्यार स्पश्ट मुखामळ आसा स्पश्ट म्हळ्यार स्पश्ट क्लियर मुखामळ समान दिसता खंयची अर्दी दिश्ट गेल्ल्यानी वॉकलांत इल्लो पावर आशिल्ल्यानी चड पावर आसल्यानी पुरा पळयत थंय मुखामळ सारकें दिसता प्रेज द लॉर्ड हें अजाप जालें अजापांत वयली मस्त जाल्यांत कार्लो आकुतीन 15 वर्सां प्राय जाल्ल्या सांतान ती नेट्टार घाल्यांत पुरे युक्रिस्ती अजापां कितलीं अजापां आसात आनी तें सुरूचे फावटी जाल्लें अजाप लांचियानो म्हणले कडेन इटलींत
थंयसर आतांच्या बी साहेबान म्हाका आपोवन येयल्लें हांव थंय रोमा गेल्ल्या वेळार या म्हणून थंयसर असोच एक बाबार्थ नातुल्लो पाद्र्याक तो सीदा एका यात्री पयनाक म्हण या बाबार्थ घट जाताय पळया म्हणून आयिल्लो आनी थंयसर तो मी सांगता आसतना एकच पटी त्या ताटाचेर उंडो आसलो मास जालें जिवें जिवें हें म्हणजे रागात म्हणून ते शब्द उसारतना खालशींत रागात बरोवन आयलें आनी तें कुडलें थंय बिस्पान वचून कुडलें धाड वातिकान व्हरून थंयच परिक्षा करून जायत्या डाक्टरान परिक्षा करून थंय अखेरेक थंयसर पुरा एक्झिबिशन घालां बोर्डार घालां तितले म्हणटा अर्जेंटिनांत आमचो पोर मरण पावल्लो बाबसाहेब फ्रांसीस अर्जेंटिनान आसतना थंय एका इगर्जेंत जालें आनी तें थंयसर जाल्ल्या अजापाचें आनी हांगासर जाल्ल्या अजाप तें वर्ण विज्ञानी परिक्षा करतना ते खरेंच विशिश्ट मास मनशाचेंत मास एकच ब्लड ग्रुप म्हणून तांणी विज्ञानीनी परिक्षा करून सांगलें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ह्या सालतारीर तें आजून दवरलां आजून तें मास आनी रागात ट्रान्सपॅरंट सिबोरियमान तांणी कालसीन घालना तें दवरलां थंयच मुखार दोन थंयच आमी सांगाता थंय मीस भेटयल्लो अवकाश देवान आमकां फावो केल्लो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो युकारिस्ताची अजापां इतली आनी तितली न्हय सांत डॉन बॉस्को ताच्या काळार तो युवा जनांक ना वाडलो काली पोली म्हणटा म्हळ्यार तरणाटे आमी येणे तेणें थंयसर भोंवून आसचें आवयांनी परत दूर दिल्लें बापायनी दूर दिल्लें आमचो चेडो आमकां आयकना कितें करचें कळना तसलें पुरा सांगाता घालना तांच्या सांगाता वाजांत्रां वाजय लागलो पिकनिकाक गेलो तांच्या सांगाता डान्स केलें आनी अखेरीक तांकां घेवन तांचे लागीं म्हणालो म्हज्या इश्टानो म्हाका एकच एक रिक्वेस्ट तूं म्हजे सांगाता इल्लो वेळ जेजूक आराधना करूंक ये जाय म्हाका ताणें धाडलो तुमचे सरसीन आनी ते आयले परिवर्तन जालें सारतेपणाच्या वाटेर गेले थोडे ह्या जाग जाले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळया युकारिस्त रुपांतर करता युकारिस्त असोच तो सोडिना तो आमकां सगळें आमचें मन आमची जिणी परिवर्तन करून सोडता आमकां दिसचें फकत एक गुंडो आनी वायन जावं पुरो देखून येदो व्हडलो प्रोटेस्टंट प्रिचर बेन्नीन ताणें सांगिल्लीं उतरां रेतिऱ्यांनी अजापां करतात पूण सड्ड अजापां जावची कातोलीक इगर्जांनी थंयसर मिसाचो साक्रिफीस भेटयत आसतना म्हणून लागलो तो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हो युकारिस्त आमकां ह्या वर्सा विशेश तरेन आमी नियाळता येम मावसाच्या वाटेर दोग जाण बायसन गेले कितें जेरुसलेमांत गेले ते जेजू मेलो जालें ताचें ता पुरला नथींग रिमेन्स ओवर सक्कट जालें एवरीथींग इज ओवर सक्कट मुक्त जालें फिनिश्ड म्हणून ते गेल्ले आनी वाटेर एकलो सोलोवन आयलो देडेस्परार जाल्ल्यांक बोरवोसो सांडिल्ल्यांक डिप्रेशनाक गेल्ल्यांक आशा कंडिल्ल्यांक आनी पुरा जालें आनी कितें करचें कळनासतना ते सगळे देडेस्परार पाटी येतेल्यांक वाटेर सांगाता एकलो आयलो कोण तो ताची वळख धरली तांणी केदाळा उंडो मरतना ताची वळख तांणी धरली आनी ते एकच पोटी वळखा लागले जेजू हांगासर आसा म्हणून आनी ते धांवले पाटी बोरवोसो सांडून आयिल्ले बोरवोश्यान बरोवन ते सगळें थंयसर जिणी भंगस्थळ जाली म्हण चिंतून नित्राण जावन आयिल्ले सक्तीन धांवले ते थंयसर कांय ना आनी मुखार म्हणून डिप्रेस जाल्ले पवित्रतेन भरले आनी धांवले पाटी जेजू खरोच जिवान जाला जेजू आसा म्हूण सांगो पाटी धांवले आमकां मिसांत अखेरीक तेंचो सांगतात मीस जालें वसा आनी आमच्या थोड्यांनी मीस जालें वसा मास्क हाडा म्हणून
थोड्यांनी चिंतून थोड्या हळड्यांनी आदी आतां सगळ्यांनी मास मेळटा म्हणया सकाळच्या मिसाक हांगात येवचें ह्या इगर्जे सकाळी मीस आसतलें म्हळ्यार हांगा मात्र आनी हे थोड्यांक मासाचें मीस आसलें मिसाक गेलो मास करून घेवन आयलो तसली स्थिती आसली हांगा न्हीस जावन मिसाच्या निमाणे म्हणटात कितें येम्माच्या सिसांनी कितें केलें तेंच करूंक वचा आनी जेजू खरोच तो जिवांत आसा म्हूण परगट करा परत तुमी येता परत तुमी येताना ती परगट तुमी हाडणे या तुमी वचोन कितें जियेल्यात तें फाटीं हाडा कितें फाटीं हाडा बोरवोसो कोणा ते तुमी उपजयला ते फाटीं हाडून हांगा संभ्रम करा खंयसर तुमी पेल्याक नव्या उमेदीन भरलां संतोशान भरलां भलायकेन भरलां उल्हासान भरलां तांच्या जिवितांत नवो जीव वाडला तें हाडा आनी हांगा संभ्रम करा प्रेज द लॉर्ड आमी मिसांतां फाटीं गेल्या जेजूक हांगासर सोडलो थंयसर पेटेन टायट पाद्र्यान बीग घालांक पळयलें जेजू तूं हांगात रावो घट्ट राव पाद्र्यांक घट्ट बीग घालां आमी वचून येता देवाक आर्गां म्हणून गेल्या तो जेजू खंयसर आसा हांगा आसा गी हांगा आसा वय मागीर खंय आसा आमच्या काळजांत आसा आमच्या सांगात आसा आमच्या सांगात येवचो ताचो उद्देश आसलो निमाण्या जेवणाक उद्देश तो तोच आसलो ताचो ह्या शिसांक बळवंत करीसय तांकां उमेदीन भरीसय तांकां सक्तीन भरीसय तांकां उल्हासान भरीसय तांचे जिणी भरोश्यान भरीसय म्हणून जर तर आमी तें नियाळ नासतना फकत येता काल एक एक्सरसायज करूंक म्हणून तें प्रयोजन ना देखून येवकरेचो खरो अर्थ आसा न्ही जावन आमी कितें आसा आमी जेजू क्रिस्ता द्वारे देवा आनी मनशा मदें आसा जाल्ल्या सोडवून दिवच्यात आसल्या संबंधाचें आचरण सेविंग celebration of the saving interpersonal relationship brought about by Jesus Christ between God and man and among men themselves. पळया देवा आनी मनशा मध्ये आमी हांगासर आचरण केल्लो युकारिस्त पाटी वचून आमचें कुटुंब आमची समाज बरी करून बांदूंक दिल्लो पूण आमी युकारिस्ताक येता आनी पाटी येता देखून युकारिस्त आमच्या जिवितांत कांय करिनातलें बरी जालां म्हज्या जिवितांत कांय परिणाम हाडिनातलें बरी जालां युकारिस्ताची सकत इतली आनी तितली न्हय भाव भयणीनो कशें सांत आंतोनीन थंयसर गाड वण नमस्कार करून लोकांक शिकयलें तेंच हांव जाणा हांव काही पाक्षिकेर आसतना म्हाका तें वायट सुक्त्यो कितें आनी कितें मागूच नासलें हांव थंयसर युकारिस्ता मुखार आराधनाच्या वेळार थंयसर पोपाटून मुखार आकासून येता आसतना थंयसर सांगलें जेजू पळय तितल्यांत पावलें धडल्ल पडटालीं मनशां पुरो थंय सोडोवंक तितली मागणी इतली मागणी कांय करीजे म्हणून ना आनी एकलो एक दीस थंयसर सगळीं थंयसर आसलें पाक्षिकेर हांव भितर गेल्ल्या वेळार 25 वर्सां जालीं आदी शेणले बाजऱ्या वचून थंयसर कांय नासलें पुरा पोरणे जाल्लें व्हडली त्या काळाची रुखाची कदेलां आली एकलो सगळो येवन रुखाची कदेलां पूड करता हांव चिंते हांगा आतां कालें जालें तूं कदेलां ना आमकां आनी म्हणून 20 कदेलां पूड केली एका घडयेन ताणें जेजूक पळयलें जेजू पळय ताका म्हळें तितलेंच तो परतलो थंय ताच्या उपरांत कांय ना सारको जालो तो मनीस आनी पटी महाकाळ सेकडार कोडी काही बंबय हांव थंयसर एका इगर्जे गेलो येसुडी पाद्र्या पात थंय सेकडाट इगर्जेक थंयसर रेती दिता आसतना पयलें आतां म्युजीक मिनिस्ट्री विंगड ती मिनिस्ट्री विंगड प्रेज विंगड कांय नासलें एकल्यानंत करची आलतारीचे 4 वरां 5 वरां थंयसर आराधनाचें कूड आसलें आलतारीक वेच्या आदी आराधना कुडांत येवन इल्लें मागणें करून हांव येचें अर्दें कुडांत मागणें करून रेती सुरू करूं म्हूण भायर येता हाडून आयलो एकलो घट्ट बायल मनीस सॉलीड धरला कोणें तेणें तेक दादले मनीस हेणें तेक दादले मनीस तितली
इतली उबा राहिली 100 फिटा उबा चडता आली की म्हणून आनी हांव येदो ताच्या मुखार अशें पळयलें. म्हाका काल एक करचें म्हूण कळोंक ना. पळयतना एक कळ्ळें हे कितें विशेश आसा तो म्हणून. आनी हाड सांगलें तांकां भितर हाडी आराधने कपेलाक. आनी जेजू सांगलें जेजू तुवें म्हाका हाडलां तुज्या उता परगट करूंक आनी ह्या वेळार हांगासर कितें आसा तूं पळयताय देखून तिका तुंच पळय म्हळें. आनी हांव मॅट काडटाना ती धडल्ला परताली थंयच वमतीस त्याच कडेन वमतीस. आनी थंयसर आसल्यान सांगलें एकलो कोणी राव उरले रे तिरे घेया ती कांय जायना येया ते जेजू आसा. आनी त्या वेळार सगळे रेतीरेक आयले. फाटी येवन पळयतना ती सोमयेच्या मुखार सरपडून आसा. 4 वरां उपरांत आयलो हांव फाटी. एका 100 वरां शिरकली रेतीर 10 वरां राखेर करून भितर येता आसतना तो शिकता आसा. तिचें नांव कितें विचारलें आनी सांगलें तिचें नांव कितें. बाय उठ म्हळें. उठली. कितें हांव खंय आसा कितें हाडलां म्हाका काल जालें. त्या वेळार तिका जाग जाली कितल्या तेंपा उपरांत. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. आमच्या मुखार असो युकारिस्त आमकां कांय करून तांकां ना म्हण आमी चिंतलां ताका कांय पावर ना म्हण आमी चिंतलां. म्हाकाच्या भावा भयणीनो मुखार मुखार हांव पळयलें एक दीस मुखार आसली सगळे कुडीर आसली रुवां 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 युकारिस्त्या मुखार मागता आसतना नपयस जावन क्लीन जाल्लें हांवें क्लीन जाल्लें. आनी एपडी येवकारिस्त आराधनाच्या वेळार सदांच रिक्षा हाडून थंयसर उखोलन आनी व्हिलचॅर हाडून बसयल्लें. आराधनाच्या वेळार कांतार गायतना एकलो बेतां तें खाण्ण उडोवन सीदा सोलोवन वयर आयला. घरची धांवड आयली बेतां काडून ताका दिवंक. कित्याक खंय पडात पडात म्हणून ते फाटी वसा इल्ल्या भावार्थान मागा म्हूण सांगलें. वो हांगासर एक आमी तितलें म्हणटाना एक आमी अर्गां गीत गायलें बरें डान्स करी लागलो. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. इज्रायल येतरे गेल्या वेळार म्हाका जाणा एकली आफ्रिकन स्त्री घट्ट स्त्री पूण चोल्लू जाल्ली. येणें बेल्टां आनी हें पांय किकालें वाणो घालून ती थंयसर हे स्टेप्स घाल आनी हांगा हातांक किकालें घाल आनी थंयसर बेतां कडेन अशी येताली. आराधनाच्या वेळार अर्गां गीत गायतना मुखार येवन पुरा उडोवन तिणें डान्स केल्लें हांवें पळयलें. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. तेच येवकाच आराधने वेळार एकलो हांगाचो बीजे असो एक्सिडेंट जावन गूण जावन फाटीं गेलो. येदो व्हडलो शूज ताणें घाल्लो. त्याच आराधने वेळार दुखां गळोवन ताणें मागता आसतना ताच्या पांयांतलो शू निकळोन समा पांय जावन मुखार आयलो तो डान्स करून. अर्गां जेजू वगडाप जेजू महिमा जेजू. मोगाच्या भावा भयणीनो हें हांवें काट्टू खात्यांनी म्हज्या दोळ्यांनी पळयल्ली घडीत हांवें सांगची. येवकारिस्ताची ती सकत ती इतली आनी तितली न्ही. आज ह्या वर्सा खंयचें वरास खंयचें वरास भाग्यवंत वरास भाग्यवंत वरास बोरवोशाचें वरास. ह्या वर्सा हर एकल्यानी आमी बोरवोशान बरोवंक आसाय जाल्यार वरास. आनी येवकारिस्त भरोसो दिवचें साधन. येवकारिस्त जर तर आमकां भरोसो दिना आनी खंयच्यान भरोसो दिवचो. तुलप जेजू मोगाळ उद्दार कांतार घडुल्लो तोय डिप्रेशन जावन आयिल्लो न्ही. काजार फिक्स जाल्लें सोडलें आनी काजार फिक्स जाल्लें चिडूंक मेलें. हें कितें जाता म्हणून रोडोवन डेस्पराट जावन तो थंय साक्रमेंत दवरलो पळोवन सिदा आयिल्लो आनी थंयसर ताणें तें कांतार घडलें आनी तो बोरवोशान बरोवन दुलोप जेजू मोगाळ उद्दार म्हणून तो गावून फाटीं गेलो. कितलें आपुरबाय अर्ताबाय कांतार तें वॉट ए फ्रेंड वी हॅव इन जीसस. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. मोगाच्या भावा भयणीनो हें यात्रिकांक खाण पयनाऱ्यांक खाण. आमी गायता न्ही सोम्या बोकेन आमी आयल्या. सांगा तुजें
उंडो सरकीरसो वो उंडो न्ही सरकीरसो पळया आनी ताजेवर आमी गायता यात्रीक भासाय पळया यात्रिकांक काण हेंच काण आदी मगा थंयसर जायच्या पयल्या पुस्तकांत अवस्वर 19 1 Kings chapter 19 verse 5 to 8 थंयसर आमी आयकता कशें तो एलियास प्रवादी थंयसर खोट्या प्रवादी लागाड काडन भायर त्या दिसा ताका ती सगळ्यांनी वगळशिलें अखेरीक राणी विरोध उठल्या हाका जीवशी मारून सोदता म्हणटा आसतना एकलोय बागेल काडना एकलोय घरांत घेना एलियास धांवलो वचून कितले पयस धांवलो म्हणून ना खाणना पिवंक ना कांय ना थोकोण सगळो डिप्रेस्ड कोणी म्हज्या पार्टीन ना सगळ्यांनी म्हाका सांडून गेला म्हूण सांगून थंयसर एका रुखा मुळांत वचून बसलो आनी थंयसर ओगेत इल्ली जेमयले जालें एका दुतान येवन तापुटलें उठयलें पळय तूं भुकेलाय खा दुतान ताका थंयसर इंगळ्यार बाजिल्लें कितें थंयसर खावंक दिलें आनी त्या कानान त्या दुतान सांगलें ह्या काना वरवीं तूं मुकलें पयर मुंद चितलोय ताचे उपरांत 40 दीस आनी 40 राती तो पयन करून गेलो त्या कानान आनी थंयसर तो पयन करून गेलो आमकां यात्रिकांक सस्नाच्या जिविता पयनाच्या यात्रिकांक हें खरेंच काण हें कावन आमी सदांच पोशान जोडीचंय हें काण आमकां जायचें हें काण न्हीद जावन आमचो ह्या जिवितांत आमकां अवश्य गरजा अवश्य जावन गरजा आमचो पाद्र्याचो पात्रोन आसा जॉन मरी वियांनी ताका वर्द दिवंक नातल्ली ताका एकटी येना लातीन येना खंयचें येना बायबली समा येना म्हणून आखेर यत्मी निर्देशान तेजे बिस्पाडे सांगलें ताका मागणें करूंक येता तेर्स करूंक येता म्हणून आमकां थंय पाद्र्याक जायचे न्ही जायत तर वर्द दिली ताका ती धाडलो व्हडलेच्या मुल्यांत इगर्जेक लोक ना इगर्जेक मिसाक नात कोणी थंय एका फिरकेचेक धाडलो ताका कितले पयस थंयसर बसां कारां वचना फ्रांसान त्या इगर्जेक हांव गेलां आर्स म्हणले कडेन थंय सुमार एक 500 किलोमिटर पयस जावन चलोवन येचें तो ताची पेट काण घेवन तकलेर वोवन काण घेवन आयिल्लो गे तकलेर वोवन आतां जे बरी बस्सारांनी बरो पावंक वचनातले तकलेर वोवन थंय धांवन थंय सकलेर आयलो थंय तकलेर वोवन ताचें ट्रंक तेदळा वोवन काण गेलो तें ट्रंक थंय आसा दवरला थंयसर थंयचो 6 मैलां पयस थंयसर इगर्ज ताका दिसली ल्हान पयस तावन धरणी सरपडोन सोम्या म्हाका दिल्लें मिसांव म्हूण सांगून बापाचें नांव काण ताणें पयन न्हायलो आनी हांगासर थंयसर येता आसतना त्या इगयेच्या भायर पळयत आसतना थंय कितें पळयता थंय वो सक्रामेंता मीस सांगता लोक मीस घेना भायर आमचें ग्रावंड आसा न्ही थंयसर तें बॅट थंयसर लोक सोरो उकोडटा सोरो पियेता मांस बात्ता बार्बेक्यू करता खाता डान्स करता फ्रांसाचे लोक ते वो एकलो तांगा एकलीं दोगां मीस पेटयतात आनी सोम्या लागीं मागलें वरां 12 वरां 18 वरां 4 घंटे मात तो न्हिदतालो ते 4 घंट्यांनी सैतान ताका नाटतालो न्हीद काड सोडनातलो तशें मागलें मागून अखेरीक त्या लोकांक कळ्ळें ताका बरेंपण जावंक सुरू जालें आनी ते एकलोच कन्वर्ट जाले भितर आयले आनी सगळी फिरकसच परिवर्तन जाली थंयसर त्याच वेळार रैलां मारोग सगळीं आयलीं कार्डिनाल बिस्पो आर्च बिस्पो याजाक सगळे ताचेले कुमसार जावंक आयले फकत एका सक्तीन आज आमच्या जिवितांत तित्त सकत परिवर्तन हाडून दी आनी आमकां रुपांतर करून दी म्हणून आज आतां आमी आराधनाक आमी आराम करता आराधनाक आमी आयतीन जावया आराधना एकांतार आमी गावया Hallelujah. 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 बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. प्रेज लॉर्ड कसे आसात
प्रेज लॉर्ड. म्हणजे मोगायचे न्हू आज आमी मागया विशेष दिन आराधनात हर एकल्या बाबडे आमची काळजा जेजू आज परिवर्तन करूं दी. ताच्या दैवी सत्तेन तो आमकां बरों दी. जुवां प्रमाणे शुभ वार्ता 20:16-13 म्हणटा की सताचो पवित्र आत्मो तुका संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. आमी बागेवन सांत आंतोनीच्या फेस्ताचे तयारे करून ह्या दुसऱ्या दिसा तो त्रिंदम जावन आसा. सगळे आमी दिमी घालया म्हज्या मोगाचे न्हू. ह्या त्रिंदमान मागया आज सोम्याची दैवीक सकत हांवें आनी तुवें अनुभव करूंक जाय. त्या खातीर येवकरिस्तांतल्या जेजूचेर आमचे दिश्ट कांसोवया. त्या जेजूचेर आमची नदर लावया आनी मागया आयच्या दिसा जुवां प्रमाणे शुभ वार्तान अविस्वास 14 जेजू म्हणटा म्हज्या नांवान जे कितें तूं मागताय तें तुका आज फावो जातलें. येवकरिस्तांतले दैवी सकत अनुभव करचो वेळ हो जावन आसा. जे कितें मागताय आज काळ जाता. कीर्तन 130 वळ 1, 2, 3 म्हणटा की गुंडायन जावन तूं उलो मारता आसतना देव तुजे मागणे आयकतलो. गुंडायन जावन उलो मारता आसतना तुज्या मागण्याक देव खान दितलो. आज काळजाच्या खोलायन जावन आमी त्या जेजूक उलो मारया. आमची अस्कत काय आमचे उण्यापण कीर्तनांत 9:18 आमकां अशें म्हणटा की Psalm chapter 9:18 आमकां उतार अशें म्हणटा. कीर्तनांत 9:18 अशें म्हणटा की तो गरजे वताक सासनाक विसरना. ह्या सुवातेर आमी जणेकले गरजे वता जावन हजर आसा. आमच्या जिवितान कितें ना कितें गरज घेवन ह्या आराधना आमी आयल्या. दुसऱ्या दिसा त्रिंदमाक जेजू कळीत आसा तुजी गरजो. जेजू कळीत आसा तुजी गरजो. जेजू कळीत आसा तुजी गरजो. ह्या वेळार जेजू मोगाळा जेजू आमी आराधन करया. प्रत्येक तरान आमकां उतार म्हणटा मातेव प्रमाणे शुभ वार्तान 21:20-9 म्हणटा की हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो. हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो. कीर्तन 130:9 Psalm 139 वर्ड्स 1, 2, 3, 4 उतार आमकां अशें म्हणटा की वर्ड उतार आमकां अशें म्हणटा की आज तूं कितें करताय तें सगळें म्हाका कळीत आसा. तूं उठताय बसताय आज कितें आसा तुज्या जिवितांत. खंयची खंत घेवन आयलाय, खंयची इराय घेवन आयलाय, खंयची बेसाराय घेवन आयलाय. आज हे सगळें म्हाका कळीत आसा. म्हाका कळीत आसा. आज मागया आमी त्या जेजू लागीं प्रत्येक तरान मागता आसतना एक दैवी सकत आज आमी अनुभव करूंक शकतले. जणे आमचे दोळे उक्ते करया. येवकरिस्तांतल्या जेजूचेर आमचे दिश्ट कांसोवया. ते जेजू पळया. ते जेजू पळया. कीर्तनांत 20:6 म्हणटा की दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा. दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा. तसो आमच्या आदाराक ह्या वेळार पावतलो. आदाराक ह्या वेळार पावतलो. कीर्तन 121 वळ 2 आमकां अशें म्हणटा की आज सर्वेस्परा देवा जावन तुज्या जिवितांत एक आदार येतालो. तुज्या आदाराक तुज्या कुटुंबांतली कोणी येवना जावं फ्रो तो जेजू आज तुज्या आदाराक येतालो. सगळे आमी ते जेजूचेर आमची नदर लावया. सगळे आमी दिश्ट विकास 1 वराच्या आराधनांत संपूर्ण आमचे दिश्ट जेजूचेर आज आमी कांसोवया. ताचे तावन वळोवची दैवीक किरणांत आज भलायकी आसा मात्र न्ही सगळ्या वायटांतावन जेजू आमकां सुटका आनी चडवड फावो करतलो. सगळे जेजू पळोवया आनी म्हणया वेळार प्रत्येक जेजू मोगाळा मोगाळ जेजू आराधन करया. जेजू मोगाळा सगळे म्हणया. परतून म्हणे जेजू मोगाळा. आराधन तुका म्हणे आमी. परतून म्हणे जेजू मोगाळा सगळे उपचार म्हणा. तोंड उक्ते कर जेजू
उसान वतलो म्हणे आम्ही जेसू दयाळा जेसू दयाळा आराधन जेसू दयाळा जेसू दयाळा आराधन म्हणे आम्ही जेसू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका कृपे सागोरा ये सर्वंतरा ये सर्वंतरा ये सर्वंतरा ये सर्वंतरा साता जणांचे दोन्ही हात वयर बांधून याचे मोगाळा जेसू मोगाळा जेसू मोगाळा जेसू दयाळा जेसू दयाळा आराधन जेसू दयाळा जेसू दयाळा आराधन आराधन कृपे सागोरा कृपे सागोरा आराधन तुका ये सर्वंतरा ये सर्वंतरा ये सर्वंतरा आराधन तू दोन्ही हात वयर बांधून हालेलुया 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 जण एकले आम्ही उभा राहूया
येवकरिस्तांतली दैवी सकत अनुभव करचो वेळ हो जावन आसा. आमची अस्कत काय जेजू कळीत आसा. जण एकले आमी उबा रावया. येवकरिस्तांतल्या जेजू मुखार जण एकले आमी उबा रावया. आमची नदर येवकरिस्तांतल्या जेजूचेर आमी लावया. Hallelujah. 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 येवकरिस्तांतल्या जेजू. येवकरिस्तांतल्या जेजू. येवकरिस्तांतल्या जेजू. येवकरिस्तांतल्या जेजू. हांव तुका आराधन करता. हांव तुका आराधन करता. हालेलुया. 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 सोम्या जेजू. सोम्या जेजू. सोम्या जेजू. तुझ्या दैवी सक्तेन. तुझ्या दैवी पदवेन. तुझ्या दैवी सक्तेन. तुझ्या दैवी पदवेन आज म्हाका भर. हालेलुया. येवकरिस्तांतल्या जेजू. तुझी गुण जावची सकत आज म्हज्या कुडीच्या विश्वांनी वाळून येवं दे. हालेलुया. 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 सगळे वाडत राहा. हालेलुया. हालेलुया. तुम्ही म्हण हालेलुया. सोम्या जेजू. सोम्या जेजू. हांव आनी म्हजें कुटुंब. हांव आनी म्हजें कुटुंब तुका आराधन करता. तुका आराधन करता. तुका आराधन करता. हालेलुया. 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 सोम्या जेजू. सोम्या जेजू. तुझी दैवी सकत. तुझी दैवी पदवी या वेळार या घडये म्हज्या जिवितांत वाळून येवं दे. हालेलुया. हालेलुया. सोम्या जेजू. सोम्या जेजू. म्हाका आपोड जेजू. म्हाका गुणकर 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 जेजू. हालेलुया. हालेलुया. एगडी बश्या. एगडी बश्या. म्हज्या मुखाचे न्हू फाटल्या 5 वर्सां म्हळ्यार आमच्या जुलायच्या 18 तारखेर युट्यूबार आमी आराधन घालून सुरू कर सुमार 5 वर्सां जाते आसात. 5 वर्सां संवसाराच्या कोणशा कोणशा हजारो लोक हरी एका दिसा दनपारां 40,000 लोक ह्या मागण्यात भाग घेवन आसा आराधनाक. इवन सकाळीच्या मागण्यात सुमार 45,000 लोक हरी एक दिसा भाग घेवन आसात. हरी एका सुवातेर वचून पळयता आसतना हरी एका सुवातेर हांव रिती वचून आसा. लास्ट मंथान हांव डिवायन UK रामस्केट फादर जोसेफ एडेटो त्या सुवातेर हांव रिट्रीट दिवन आसलो. एक भयणीन आपल्या जिविताची एक घडी अशें म्हणलें, ब्रदर आमी गोंयांत कश्टान आसले. हांव तेका जाणा भुरगीं मात्र न्ही गो आनी हांव म्हजी तेका जाणा भुरगीं आमी UK आयल्या. आमी हांगा सेटल जाल्या. ब्रदर आमचे सगळें आसा बट एक प्रॉब्लम आमचे समाधान ना. समाधान ना. आनी ही भयण इतले रट्ट आसा की आनी ती म्हणा लागली की हांव सिर्फ समाधान मेळच्या खातीर ही म्हजी 8वी रेसिडेन्सी रिट्रीट जावन आसा. ओन्ली समाधान मेळटा दुसरें कांयच ना. गो काम करता आनी भुरगीं बरें शिकोवन आसात कांय प्रॉब्लम ना. ओन्ली म्हज्या जिवितांत समाधान ना. हांवें विचारलें कित्याक अशें जावन आसा. ताकाच ती म्हणा लागली ब्रदर प्रॉब्लम्स कांयच ना. आमची भुरगीं आमची उतरां आयकना. आमचे उतार आयकना. आमचे उतार आयकना. हर एका दिसा भुरगीं झगडटात भायर वेतात इश्टां सांगात आसा. म्हजो मालगडो पूत ड्रग्स पियाते आसा. ब्रदर इंडियांत हांव
ह्या गांवांत येवन इल्ले पयशे जोन हे बऱ्या हुद्द्यार बऱ्या पावंड्यार पावचे, म्हज्या भुरग्यांक उदरगते पावयचे, म्हज्या भुरग्यांनी बऱ्या पावंड्यार रावयचे म्हणून हांवें कश्ट काण ह्या सुवातेर आयले जाल्यार आमी जोडटा, म्हजो घोव बरें जोडटा, हांव बरें जोडटा, सगळें आसा, आमी हांगा घर घेतला, सगळें आसा, जाल्यार भुरगीं आमच्या हातांत ना. म्हज्या मगाच्यान सिंपल एक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता आसा. आज ह्या भयणीचें जिवीत म्हणा लागलें की आमची भुरगीं आमच्या हातांत नासल्या कारणां खातीर आज आमी दुखेस्त आसा. कित्याक म्हळ्यार आमची भुरगीं आमची आस्त जावन आसली. कित्याक गोंया इतले बरें शिकनात ती आनी गोंयचें कल्चर नाका. इवन UK येयल्यार बरें शिका, बरो हुद्दो, बऱ्या स्टँडर्डार ती पावताली म्हणल्यार ह्या उद्देशान ह्या गांवांत आयली. कितें फायदो, कितें फायदो ब्रदर? त्या कांय दिसना भुरगीं आमच्या हातांत ना, त्या कांय दिसना भुरगीं आमच्या हातांत ना. ते उलोवंक जायना, हुस्क्योन रडते आसता. कितें फायदो जाले ह्या गांवांत येवन आमी? हांव आनी म्हजो घोव इतल्या कश्टांनी काम करता, कितें फायदो जाले? हांवें एक सुतार म्हणलें, बाये 7 रितीऱ्यो तुवें केलाय जाल्यार ह्या रितीरेन येवकरिस्तान त्या जेजूचे नदर लाय. तुजें काळीज फावसलां, तुज्या काळजांत जायतें दूख आसा, तुज्या भुरग्यां खातीर तुवें जिवीत तुवें दिलाय, तुज्या भुरग्यां खातीर व्हडलो सॅक्रिफायस तुवें केलाय. आज ते जेजू सगळ्या कडेत आसा. म्हज्या मगाच्या ह्या लायनीर तुमी हांगा जायती बाबणी ह्या इगर्जेर तुमी बसल्या. आज भुरग्यां खातीर तुमी स्ट्रगल करनासा जावं फुरू भुरगीं तुमचें उतर आयकना, जावं फुरू भुरगीं तुमचे कडेन उलयना, जावं फुरू कितें ना कितें समस्या तुमच्या भितर आसा. म्हज्या मगाच्या ह्या भयणीक तिनूय दीस रितीन ह्या भयणीक हांव पळोवन आसलो की तिमी गान आराधनाच्या वेळार जेजूचे नदर लावन दोळ्यांत ती तुका ती गळयताली, दोळ्यांत ती तुका गळयताली. आयतारा सांजे रितीर मुक्ताली आनी ही भयण येवन म्हणा लागली की ब्रदर म्हज्या काळजांत एक समाधान आसा. कित्याक म्हणल्यार हर एक रितीन येता म्हूण येताली. प्रत्येक तरा म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 21 मातेवा प्रमाणे शिकवारता 21 अशें म्हणटा की खंय तुजें दिर्वे आसा थंय तुजें काळीज. ब्रदर हांव रितीन येताली ओन्ली भुरग्यां खातीर. घरा वचून हांव मागणी करनातली. म्हजी भुरगीं बरें जायचे. सगळ्या आवय बापाय एकच आशा आसा की आमच्या भुरग्यांनी वयल्या पावंड्यार पावचे. हांवें सगळें खरें रायट. बट एक रितीन ती हांवें म्हज्या भुरग्यांच्या मन परिवर्तना खातीर मागोवना. म्हज्या भुरग्यांनी म्हज्या लागीं आसाचें, म्हज्या भुरग्यांनी म्हज्या सांगात आसाचें एकच म्हजी इच्छा जावन आसली. ह्या रितीन हांवें म्हज्या काळजांत पडलें काय जेजूक दिलें आनी जेजूक म्हणलें की सोम्या आज म्हजी भुरगीं तुजी भुरगीं जावन आसा. कित्याक साम चॅप्टर 127 वर्स 3 म्हणटा की तुजे गर्भाचे फळ देवाचे देणे. आमी इतले टेन्शनान आसा की म्हज्या पुतान तशें जायचें, म्हज्या धुवेन तशें जायचें, जायतें आमकां टेन्शन आसा. आज मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 म्हणटा की कश्ट जाताले न्हू, तुमचे सगळे कश्ट आज म्हाका दिया. ही भयण म्हणा लागली की ब्रदर म्हजी भुरगीं देवाची देणे म्हण हांव विसरली. ह्या रितीन म्हज्या भुरग्यांक हांवें सोम्याच्या हातांत सरेंडर केलां आनी जेजू कळीत आसा म्हज्या भुरग्यांक केदारां पाटी हाडिची. म्हज्या मगाच्या ह्या रितीन ताणें घरा पाटी गेली ती. एका हप्त्यान तिणें म्हाका घाल्ली मेसेज अशी आसली की ब्रदर म्हज्या मालगाड्या पुतान ड्रग्साक हेट केला, ताणें ड्रग्स कंप्लीटली सोडला. हालेलुया, 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 हालेलुया. परत तिणें म्हाका फोन कर म्हणा लागली की ब्रदर हांवें जेन्ना रितीन येवकरिस्तांतल्या जेजूचेर नदर लायता आसतना जेजू दोनी हात उसवून म्हाका आपयतलो आनी म्हज्या भुरग्याक तेज्या हातांत हांवें पळयलें. म्हज्या काळजांत इतली संतोश समाधान जालें की त्या दीस जावन म्हजें काळीज हें पडचळोवंक सुरू जालें. एवरी डे हर एक सकाळी हांवें मिसाक वचूंक सुरू केलें. हर एक सकाळी जॉब चॅप्टर 1 वर्स 5 जॉबाच्या पुस्तकांत 21 वर्ड 5 म्हणटा की जॉब हर एका सकाळीच्या वेळार आपल्या भुरग्यांच्या शुद्धीकरणा खातीर मागतालो, होलिनेसा खातीर मागतालो. आनी जॉब हर एक सकाळी
आपल्या भुरग्यां खातीर एक एक बली तो भेटयतालो आनी म्हणटालो की सोम्या म्हजी भुरगीं खंय देवनिंदा उलयला जाल्यार तुवें तांचे गुन्यांव बक्षिची. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी केदाळा म्हणे मागला गे केदाळा म्हणे मागला गे सोम्या म्हजो पूत आज आडवो तर वेता तुवें ताका बक्षिचे. सोम्या ताची कामूत कर ताचेर दाय दाखय. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमचे मागणे इल्लेशे आनी चेंज करया. आमच्या भुरग्यां खातीर पाश्चातापाच्या काळजान मागया. आमच्या नातरां खातीर आज मागया. आमचे कुटाम जावं दी एक आशिर्वादाचे कुटाम, एक बेसांवाचे कुटाम, हे दैवी शक्तीन भरलेले कुटाम जावं दी. आमचे घराणे हे जावं दी एक मागण्याचे घराणे. आमचे घराणे जावं दी हे दैवी शक्तीन भरलेले घराणे. सगळे आमी उबा रावया. सगळे आमी उबा रावया. सगळी आमी उबा रावया आनी मागया ह्या वेळा सगळे आमी येवकरिस्तांतले जेजूचे नदार लाया. आज पयल्यान पयले समर्पित करे आमचे कुटाम. आमच्या कुटुंबांतले उण्यापण जेजू कळीत आसा. एक घडी ते जेजूचेर आमचे दिश्ट कांसया. एक घडी ते जेजूचेर आमचे दिश्ट कांसवया. आज मागया म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या भयणीन आपल्या त्या जाणां भुरग्यांक जेजूच्या हातांत समर्पित केले. हर एक सकाळी तिने मिसा वचून सुरू केले आनी म्हणलें की सोम्या म्हजो पूत ड्रग्स पियेता ड्रग्स पिवन तुका देव निंदा कर. आज तुज्या तो पयस केला ताच्या पातका खातीर आज हांव बक्षणे मागता. पळय भयणीचे मागणे जॉबाचे मागणे अशेंच जावन आसले. जॉब म्हणा लागलो की म्हजी भुरगीं देव निंदा करतात जाल्यार हांव तांचे खातीर बक्षणे मागता. तांचे खातीर मागता. एक घडी आमचे दोळे धांपया. क्लोज युअर आयज. एक घडी आमचे दोळे धांपया. दोळे धांपया आनी मागया. सगळे मागया. तुझ्या पुताचे नाव उडास कर. तुझ्या दुवेक उडास कर. तुझ्या नात्राक उडास कर. जावफ्रो तुझी भुरगीं आज काजार जावन सपरेट केला. तूं हर एक दीस दोळ्यान ते दुका गळोवन आसाय तशें करिनाका. जावफ्रो तुवें कश्टांनी तांकां वाडयले. बरें शिकाप दिले. बऱ्या गांवांत तुवें पयशे खर्च करून धाडलाय. आज काजार जाली ती सपरेट केला. ना तुजो उडास एक दीस तांकां येतालो. आज थंयच्याय विशयांत तांकां शिराप नाका. तांच्या विशयांत करगा नाका. तांच्या आशिर्वादा माग. तांच्या आशिर्वादा. जेनेसिस चॅप्टर 12 वर्स 2 म्हणटा उत्पत्ती पुस्तकांत 22:12 अशें म्हणटा की अब्राहमाक देव म्हणटा की अब्राहम तूं एक आशिर्वादीत जाल्लो जातलोय. ह्या वेळार तुजी भुरगीं आशिर्वादीत जाल्ली जावं दी. जायते बडे आमी खरगाते आसा. काजार जाले सून मेळ्ळे आतां ती सपरेट केली. काजार जाले जावय मेळ्ळो ती सपरेट केली. म्हण नाका आसूं दी. ताची जिवीत आशिर्वादाची जावं दी. ताची जिवीत बेसवाची जावं दी. देव तुज्या आदाराक आपल्या दुताक धाडटलोस. आपल्या दुताक धाडटलोस. आज आपल्या दुताक धाडटलोस तो. जावं तुका एक सुरपण भक्ती आसा. तुज्या जिवितांत एक सुरपण तुका भोगून आसा. जावं कावचेवन आसाय. जावं कोणी ना म्हणल्या बरी तुका भोगून आसा. तो जेजू तुज्या सांगात आसा. तो जेजू तुज्या सांगात आसा. तुझ्या गर्भांत जाल्ली भुरगीं देवाचे देणे जावन आसा. देवाचे देणे जावन आसा. आज मागया आमच्या भुरग्यां खातीर आमच्या नातरां खातीर मागया. मागया ती आशिर्वादी जावं दी. ती आशिर्वादीत जाल्ली जावं दी. ती आशिर्वादीत जाल्ली जावं दी. आमच्या काळजांत जायते दूख आसा आमच्या भुरग्यां विशयां. आमची भुरगीं लेट नायट घरा येतात. जावं आमची भुरगीं आमचे उतार आयकना. आमची भुरगीं पारगांवांत सामको फोन कॉल करिना. जावं आमची भुरगीं आज खंयच्या वायटाक सांपडला. दोनी हात आमच्या काळजांत दवरया आनी मागया. सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा. दोळे आमचे धांपया. गुणायतांव सर्वेस्परा. गुणायतांव सर्वेस्परा. गुणायतांव सर्वेस्परा. गुणायतांव सर्वेस्परा. हांव तुका उलो मारता. हांव तुका उलो मारता. गुणायतांव सर्वेस्परा. गुणायतांव सर्वेस्परा. गुणायतांव सर्वेस्परा. गुणायतांव सर्वेस्परा. हांव तुका उलो मारता. हांव तुका उलो मारता. गुणायतांव सर्वेस्परा. गुणायतांव सर्वेस्परा. हांव तुका उलो मारता. हांव तुका उलो मारता. गुणायतांव सर्वेस्परा. गुणायतांव सर्वेस्परा.
पुरा हांव तुका उलो मारता हांव तुका उलो मारता सोम्या आयक म्हजो ताळो सुम्या आयक म्हजो ताळो सोम्या आयक म्हजो ताळो सुम्या आयक म्हजो ताळो सोम्या आयक म्हजो ताळो सुम्या आयक म्हजो म्हज्या ताळो विरोवण्याच्या ताळ्याक म्हज्या विनवणेच्या तुझे ताळ्याक कान चीन देव तुझे कान शीत देव तुझे कान चीन देव तुझे कान शीत देव आता विश्वासान म्हणा तुझ्या पुताचे तुझ्या पुताक तुझे दुवेक तुझ्या नात्राक उडा आसा हाड क्लोज युअर आयज दोळे आमचे धांप्या आनी म्हाका ह्या वेळा आमचे गुन्यांव तूं मनान दर्शी जाल्यार सोम्या कोट वाचून उरात आमचे गुन्यांव मनान धरी नाका म्हज्या पुताचे गुन्यांव म्हज्या दुवेचे गुन्यांव म्हज्या नात्रांचे गुन्यांव मनान धरी नाका कित्याक तूं दयाळ कित्याक तूं काकुळदार कित्याक तूं विश्वासी आज तुमच्या मागणे सण एकल्याचो जेजू आयकतलो सगळ्या समस्येंत जेजू सुटका आनी सोडवण लाभयतलो आनी म्हणया वेळा प्रत्येक आमचे गुन्यांव तूं मनान दर्शी जाल्यार आमचे गुन्यांव तूं मनान दर्शी जाल्यार सोम्या कोण वाचून उरात सुम्या कोण वाचून उरात सोम्या कोण वाचून उरात सुम्या कोण वाचून पण उरात तुझ्या लागीं आसा बोगसाणे पण तुझे लागीं आसा म्हणा बक्षाणी पण तुझ्या लागीं आसा बोगसाणे पण तुझे लागीं आसा बक्षाणी पण तुझ्या लागीं आसा बोगसाणे पण तुझे लागीं आसा बक्षाणी ह्या पासून या पेसोत लोक तुझी भक्ती करता लोक तुझी भक्ती लोक करता. तुझी भक्ती करता लोक तुझी भक्ती करता. लोक तुझी भक्ती करता लोक तुझी भक्ती सोम्या करता. जेजू सोम्या 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 जेजू म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या हांव भुरग्यांक तुझ्या हातांत हांव तुझ्या हातांत समर्पिता समर्पिता. सोम्या जेजू सोम्या जेजू सगळ्या वायटात हांव सगळ्या वायटात सगळ्या हांव भानगडीत हांव सगळ्या भानगडीत सगळ्या हांव भानगडात हांव सगळ्या भानगडात काळोखाच्या पदवेत हांव देवाच्या पदवेत अंतराच्या सक्तेत हांव अंतराच्या सक्तेत वायट सवयेत हांव वाईट सवयी आमच्या भुरग्याक आमच्या भुरग्याक सुटका लाभोय सुटका लाभोय. सोम्या जेजू सोम्या जेजू. तुझ्या रक्तान तुझ्या रक्तान आमच्या भुरग्याक आमच्या भुरग्यांक तो नेताळ कर नेताळकर. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. सोम्या जेजू सोम्या जेजू. सोम्या जेजू सोम्या जेजू. म्हज्या भुरग्यांक भुरग्यांक. नात्रांक नात्रांक. वायटात हांव निवार निवार. सोम्या जेजू सोम्या जेजू. म्हज्या भुरग्यांक भुरग्यांक. नात्रांक नात्रांक. वायटात हांव निवार वायटात हांव हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. सगळे वाडत धनी हातून हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया जेजू जेजू. जेजू जेजू. जेजू जेजू. जेजू जेजू. जेजू जेजू. जेजू जेजू. म्हाका आशीर्वादित कर म्हाका आशीर्वादित कर. म्हाका आशीर्वादित कर म्हाका आशीर्वादित जेजू कर. जेजू. जेजू जेजू. जेजू जेजू. तुझ्या बेसावानी तुझ्या म्हाका बेसावानी. भर सोम्या म्हाका भर सोम्या. म्हाका भर सोम्या म्हाका भर सोम्या. जेजू हात लाय जेजू हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. दोन्ही हात आमचे उक्ते धरुया दोन्ही हात उक्ते धर दोळे आमचे दंप्या वळा तुझ्या पुताक तुझ्या दुवेक तुझ्या नात्रा जेजूच्या हातांत सारट करा वळा भुरग्यांची इस्काला आराम जालात कॉलेजी सुरवात जालात तुझ्या भुरग्यांक जेजूक दिया वळा आज गर्भाचे फळ देवाचे देणे आज माग देवान दिले देणे हे आशीर्वादाचे बेसवचे जावचे खातीर माग ह्या वेळा आज साहित्य कुटुंबात आसता मन आसता बेसराय हिराराय आज जेजू पयस करतलो तुझ्या दोळ्यान ते दुखा तो जेजू पुसून काडतलो ह्या वेळा तुझे कश्ट तो हळू करतलो ह्या वेळा तुझे कश्ट हळू करतलो ह्या वेळा मागा कोणी कॅन्सर पिडेस्त आसा जाल्यार प्रत्येक तरां जेजूच्या तांकां समर्पित करा वळा आनी मागया वळा हर एका कुटुंबा खातीर मागया आमची कुटुंब आशीर्वादाची जावं दी त्रितुमाच्या दुसऱ्या दिसा जे कितें तुजेर आयला ते सगळे तुका सण सुद्या वळा
Deuteronomy chapter 28 verse 8 म्हणटा की तुम्ही हाता घातले काम अर्ध्या रावला वयसल्यात आज सर्वेस्पर देव तुम्ही हाता घातले काम जेजू ख्रिस्ताच्या नावात आशीर्वादित करतलो आशीर्वादित करतलो आशीर्वादित करतलो आशीर्वादित करतलो कुटुंबाची बी एक आशीर्वादाची जाऊ दे बेसावाची जाऊ दे दैवी शक्तीने भरलेले जाऊ दे दैवी शक्तीने भरलेले जाऊ दे वळा जेजू सांगा जेजूक सांगा जेजूक दिया वळा जेजूक दिया तुझं बिझनेस लॉस झाला सांगे आज ऋण वय ऋण झाला गे बेपड्यापणाच्या आत्म्या तुमच्या कुटुंबात काम करते असतात गे सदाने सगळी झुजते जीविताना सांगे समाधान नागे समाधान नागे जुवाप्रमाणे शिकवता विश्वास चौदा वर्ड 27 असे म्हणता गे म्हजे समाधान आज हांव तुमच्या भितर घालतलो म्हजे समाधान जेजू येवकरी स्थान जेजू म्हणटा येवकरी स्थान जेजू म्हणटा येवकरी स्थान जेजू म्हणटा येवकरी स्थान जेजू म्हणटा सुनील जेजू तुका समाधान भरते असता वेळा प्रत्येक विक्रम दैविक समाधान तू या वेळा जेजूचे अनुभव करत असताय क्लोज युअर आयज आमच्या डोळे धांपया काळजा तर म्हणा जेजू म्हणा जेजू म्हणा जेजू म्हणते रवा फातिमा दैविक सकत या वेळा अनुभव करचो वेळ जाऊन असा मागोर राव जेजू तुझ्या भुरग्यांक आपटला वेळा आपटला वेळा आपटला वेळा दैविक सकत जिविता वळोने होते वेळा येवकरी स्थान जेजू अरे ये कुटुंब आपट जेजू ये कुटुंबातल्या समस्या परिहार कर या कुटुंबातल्या समस्या परिहार कर ये कुटुंब आशीर्वादित जाऊ दे सुमार 11 जण भाव बिना एका तळची पिरांत असा भावाडता दडळता असा तुम्ही जेजू तुका हात लायता असा वळा दैवी संगत तुमच्या वळोने होते वळा जेजू 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 आपट जेजू आपट जेजू आपट जेजू 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 या भावबडीची समस्या तुका कळीत असा या भावनेचे कष्ट व कळीत असं जेजू आज कुटुंब आशीर्वादित कर जेजू जांभरो तुम्ही फ्लॅट घेतलाय ऋण भरूंक जायना ऋण भरूंक जायना कष्ट मारते असा जेजू दिया वेळा तुझे वचे जेजू दिया वेळा तुझे वचे 8 जण स्पॉन्डलायटिस पिडेन कष्ट त्या असा येवकरीचे दैवी तुका स्पर्श करू द्या वेळा तुका स्पर्श करू द्या वेळा तुका स्पर्श करू द्या वेळा एक प्रत्येक 40 लाख रुपीज ऋण कोणाक तुम्ही दिलाय भायर दिलाय ते पैसे फाटी मेळत असो ना कष्ट त्या आसाय येवकरी स्थान त्या जेजूले माग या वळा कोणाके फॅटी लिव्हर असा आज तो कष्ट त्या आसाय जेजूले माग या वळा दैवी सकत तू अनुभव करत असा वळा दैवी सकत तू अनुभव करत वळा व्रेशन समेची सकत तू अनुभव करत असा वळा समेची डॉमिनिक समेची दैवी सकत तू अनुभव करत असा वळा खंय आसा ते मागा खंय आसा ते मागा खंय आसा ते मागा या वळा खंय आसा ते मागा समेची सकत आज आमच्या कुटुंबाचे वळण होते वळा देव सराक अधिकार ना आमच्या कुटुंबात बेसावा आशीर्वाद दैवी सगत आमच्या कुटुंबाचे वळण होते वळा जेजू मीरा जेजू तुका हात लायते असा अनिता जेजू तुका हात लायते असा सिसिल जेजू तुका हात लायते असा जेजू तुका हात लायते असा वळा जेजू तुका हात लायते असा जेजूची दैवी सगत या वेळेस कुटुंब अनुभव करू दे 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 जेजू 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 Call upon the name of Jesus. Full of man, Jesus. Jesus, upward sumya, upward sumya. दोघा जणांच्या पायांच्या गाठीची तुमचं नाव संपूर्ण यावेळा पैस करते असा जेजूची दैवी सकत तुझ्या कुडीच्या विश्वाने वळवून द्या वळा
कोणागे कॅन्सर आसा जाल्यार इवन हाय डायबिटीस आसा जावं फ्रॉम प्रोस्टेट एनलार्ज जाला तुमकां कोणा मुखार येयशे जाल्यार मुखार येवयात तुमी येवकरिस्तांतल्या जेजूच्या लागीं रावा साम 34:5 म्हणटा की ताचेर नदर लाया तुमचे जिवीत तुमचे मुखामोळ परसळटले कोणाकी भांगसोन तुका मुखार येयचे भोगता इवन कॅन्सर आसा जावं फ्रो किडनीची समस्या आसा जावं फ्रो युट्रसान समस्या आसा जावं फ्रो पाठीचे कडेन कठीण दूख आसा पांयाचे कडेन कठीण फडाफड आसा जावं फ्रो हाय डायबिटीस शुगर लेवलाक येना कंट्रोलाक येना तुजी BP कंट्रोलाक येना ह्या दुसऱ्या दिसाच्या आराधना माग्या कोणाकी मुखार मौन आसा जाल्यार येवकरिस्तांतल्या जेजूच्या मुखार तुमी येवयेत आमी विशेष रितीन ह्या वेळार मागतले ह्या विशेष रितीन मागता कोणाकी मागाचेर मौन आसा आमी लजे नासतना जेजूच्या मुखार या आमी जेजूच्या मुखार येवन लजेची गरज ना त्या खातीर माग्या आमी दैवी सगळं आमच्या कुडीच्या विश्वाने वळून येवचे खातीर माग्या वळून येवचे खातीर माग्या तुमच्या कुटुंबाक विशेष स्पेशल प्रेयर जायचे आज तुमी मुखार या तुज्या पुता कामच मेळना आज ये मुखार आनी माग्या आमी प्रत्येक तरा दैवी सगळं आमच्या जिवितां वळून येवं दी व्हीलचेअर आसल्या भयणी खातीर आज माग्या सोमेची सगत हे कुडीच्या विश्वाने वळून येवं दी तिच्या कुडीच्या विश्वाने वळून येवं दी आवळा येवकरीस दैवी सगत ह्या भयणीक मात्र न्ही हांगासर जण एकल्या भावणे जिवितांत वळून येवं दी आवळा जरमाया प्रवाच्या पुस्तकांत 22:17 म्हणटा जरमाय चॅप्टर 30:17 आमकां उतार अशें म्हणटा की हांव तुका परत्यान भलायकी दितलो हांव तुका परत्यान भलायकी दितलो कोणाक काम ना आज जाता जाल्यार तुमी मुखार या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान अनेक वाट जेजू तुमकां उक्ते करूं दी एक वाट ब्लॉक जाला जावं अनेक वाट जेजू तुमकां उक्ते करूं दी येवकरीस तुमकां कितें मागताय हे तुका मेळटले 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 कोणी तुमी खाली आतां फाटी वेची ना जेजून अशें बसयला जुमा प्रमाणे शिकवता अविश्वास सौदा वर्ड सौदा म्हणटा की म्हज्या नांवान जे कितें मागताय ते तुका मेळटले म्हज्या नांवान जे कितें मागताय ते तुका मेळटले कामा खातीर 14 जाणांनी पयशे तुमी दिला आज विसाय ना कामी ना आज कष्ट ते आसा जेजू तुका अनेक वाट दाखोवन देवळा अनेक वाट दाखोवन देवळा अनेक वाट दाखोवन देवळा हे सगळे त्या सुटकांनी सोडवण लाभोवन दी तूं जायते टेन्शनार आसय जेजू आपले समाधान तुका दितलो वेळा आपले समाधान तुका दितलो सगळे दोनी हात आमचे वयर बारया आणि म्हणया जेजू जेजू म्हणून येवकरिस्तांत जेजू काय ना तरी मागया वेळा जेजू 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 हालेलुया 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 जय पिढी जय वैद्यकीय प्रभाव इन्फेक्शन प्रभाव सगळे वाईट सगळे पिढा सगळे सलवण याकडे जेजू तुझ्या नावांचा कापड जेजू तुझ्या नावांचा कापड जेजू तुझ्या नावांचा कापड जेजू तुझ्या रक्ताचा कापड जेजू तुझा स्पर्श कर टच देम लॉर्ड टच and heal them Lord at this moment जेजू 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 हालेलुया हालेलुया जेजू 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 सगळे ताचे किती असतात सगळे ताचे दुःखी सगळे ताचे पडणपडी सगळे ताचे आसा हेडेक सगळे बिमाराचे दुःख कॅन्सर हार्टाचे दुःख किडनीचे हाडाचे दुःख हरी एक रक्ताचे दुःख ब्लड प्रेशर शुगर हरी एक सुमिया तुझ्या हातात समर्पित सुमिया सगळे किती आसा पिडा शिडा तुझे तुझा प्रवादी येता अवस्था पडण्यासारखी नसले बरे आमचे काही तुझे वावैले सुमिया आमचे काही तुझे वावैले जेजू आज तुझ्या तुका समर्पिता आमचे सगळे पिढा तुका समर्पिता तुझे खाया मारी पदांका बरें कर तुझे खाया मारी पदांका बरें कर सुमिया तुझे खाया मारी पदांका बरें कर बापा तुझ्या खाया मारी पदांका बरें सुमिया आज आपड तांकां
touch and heal them, Lord Jesus. At this very moment, deliver them from all these bondages. Deliver them from all these sicknesses. Deliver them from all these sicknesses, all these illnesses, all these Somia Jesus. ताकि हर एक का infection of सुटका दी, हर एक allergy का सुटका दी Somia. ताकि या करिए, सुटका जा, सर पंपता सुटका जा, bondages, साइकिल, सुटोनी दिया करिए. Yesu चे नावा सुटका जा, Yesu चे नावा सुटका जा. Hallelujah. Yesu, upward. Smart seeker, touch them, heal them, Lord. Heal them, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Lord, send your power. दैवी संगत को स्पर्श करो दे. यवकर स्थान का जेजो. गुणकर जेजो. Upward जेजो. हातलाई जेजो. बँकाचे दुख, गाठीचे दुख, चष्टाचे दुख, टकल्याचे दुख, स्पॉन्डिलायटिस पीडा, कॅन्सर पीडा, व्हीलचेअर असल्या बैडी, जेजू ख्रिस्ताच्या नावात हुकम लागते आवळा. दैवी सगळं वळण दे. दैवी पदवी वळण दे आवळा. समयाचे अमोलिक रगत तुझ्यावर वळण दे. सगळे पीडा तुका सण असू दे. Heal me, O Lord, and I shall be healed. Heal me, O Lord, and I shall be healed. Heal me, O Lord, and I shall be healed. Heal me, O Lord, and I shall be healed. Heal me, O Lord, and I shall be healed. Heal me, O Lord, and I shall be healed. Heal me, O Lord. 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 काही पीडा आसा ते हात दवरया आमी. काही पीडा आसा ते हात दवरा. जावं हाय डायबिटीस आसा, हाय ब्लड ते चेस्ट काळजार हात दवर आणि मा heal me, Lord, and I shall be healed. Heal me, Lord, and I shall be healed. Heal me, Lord. Jeremiah chapter 17 verse 17. Heal me, Lord, and I shall be healed. Word claim करिया. साहित्य बाबणा जेजू आपल्या दैवी शक्तीन भरतलो. सांकळ्यात सुटकला बैतलो. पिडेसा बलकी दितलो. अस्का असमत सण मेतली. काम मेळत बरी कामा तुका मेळटली आयच्या दिसा. साफरो कोणेय उरलेले उतर दिव काळजात साफरो जेजू या वेळा बेकोणीला बैतलो. सगळे आमच्या दोळ्यात आपया हे दैवी सकत तुझ्या जिवित वळून येते असा. येवकरिस्ता जेजू तुझ्याला येते असा वेळा. येवकरिस्ता तिजो आपवडते असा वेळा. येवकर सकत तुका स्पर्श करते असा वेळा. स्पर्श करते असा 12 वर्ष रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक आपडलेली ती घोडदवची सकत तुका स्पर्श करते असा वेळा. स्पर्श देवसरा पदविना पिढेच्या सक्तीच्या पदविना वेळा जेजू स्पर्श करते असा वेळा. जेजू म्हणा काही पिढा असते हात दवरा आणि म्हणा heal me, Lord, and I shall be healed. म्हणूया आम्ही heal me, Lord, and I shall be healed. Heal me, Lord, and I shall continue म्हणा. वडा तळा म्हणा. and I shall be healed. Heal me, Lord, 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 and I shall be healed. तुझ्या पॅन्टाचे दुःख सोडणं असू दे. तुझ्या पॅन्टाचे दुःख सोडणं असू दे. तुझ्या प्रोस्टेट एनलार्ज याच वेळा येवकरिस्ता जेजू ख्रिस्ताच्या बरेपण सोड घेऊन ये वेळा. साफर युरिन समस्या असा. युरिन ड्रॉप व्यत्यय असा. युरिनात शुगर व्यत्यय असा. युरिनात प्रोटीन व्यत्यय असा. साफर युरिनात आज रगत व्यत्यय असा. जेजू ख्रिस्ताच्या नावात आज या पिढीचा सुटका पण भुरग्यांचे देण्यांना तुझ्या गर्भकोशात किती समस्या असा आज माग्या येवकर सगळं तुला स्पर्श करू दे. येवकर पदवी तुला स्पर्श करू दे. जेजू गुणकर जेजू आपोड जेजू दोन्ही हात नेट वयर बरे सगळे सुमार या सुवाते 23 जणांच्या भुजाची दुख जेजू नापयस केला. कोणाकी गोमट्यात जावन कितें दूख गोमट्यात दूख तुझ्या बावळ्याच्या देवान येताले तस जाल्यार त्या जाणांक जेजू हात लायला. दोन्ही हात नेट वयर उबार्या. 23 जणांचो भुजांतले दूख जेजू नापयस केला.
येवकरीचा दैवी सगळं तुका स्पर्श केला दोन्ही हात वयर बारया सगळे एकडे पर जेजूची दैवी अनुभव वडात स्तुती करूया हालेलुया हालेलुया तोंड उघडून वडात स्तुती करूया वडा वडा तळ्या लावडले हालेलुया 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 श्रमांतर मार्य नमक्रांतला गोरबा शंकर मार्य नमक्रांतला येवकरी स्थानच्या जेजू प्रत्येक भुजाच्या दुखीता पॅन्टाच्या दुखीता प्रत्येक युरिन समस्येता प्रॉस्टेटच्या पिढेंता तसेच जेजू आज मागता हाय डायबिटीस कंट्रोल घेऊन यावळा प्रत्येक तरान क्रिएटिन वाटला जावरो येवकरी स्थानच्या जेजू ताच्या क्रिएटिन लेवलाचेर पावोन दी जेजू कोणाकी ओपन हार्ट सर्जरी करचे म्हणला हार्टान ब्लॉक्स आसा म्हणला येवकरी स्थानच्या जेजू ताका गुण कर आपूण तुझी दैविक सगत ताच्या कुडीच्या विश्वाने वळणून दे वळणून दे वळणून दे वळणून दे वळणून दे वळणून दे येवकरी स्थान आपूण जेजू आपूण विश्वासान भवटान तुझ्या मुखार आमी आयल्या जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू सगळी एगडी दोळे दांबा कोण पैशाची समस्या आसा रिणार आसात काम ना जावं तुमकां जावं तुमच्या नात्रा जावं तुझ्या पुताक दुवेक दोन्ही हात उतर मागा मागा वळा डिट्रोनॉमी 28:8 म्हणटा की तुवें हातां घेतल्या सर कामाचे सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्तच्या नांवान आशिर्वादीत करतलो तुमकां विश्वासान आज मागा आज त्याच विश्वासान मागता आसतना बेसांवां तुमी घेवन घरा पाटी वतल्या बेसांवां घेवन पाटी वतला त्रिदुमाच्या दुसऱ्या दिसा मागेवून सांत आंतोर आम्हा सर्वां खातीर मागतलो ताच्या हातांत आसलो वस्तू जिवंत जेजू येवकरिस्त 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 आज येवकरिस्ता मुखार तुमी आसात येवकरिस्ता मुखारच तुमी आसात आज म्हज्या मोगाच्या येवकरिस्तांतले जेजू मागेवून सांत आंतोर उक्त्या मैदान हाडटा आसतना फुकेल्ले गाडा उस दिमेगान जेजू कडेन आराधन केले आज म्हज्या मोगाच्या आमी असगत ह्या सुवातेर आमी आसा आज आमचे जायते समस्या आसा सगळे समस्ये त्या येवकरिस्तांतल्या जेजूच्या हातांत समर्पित करया मागेवून सांत आंतोनीच्या हातांत आसलो येवकरिस्तांतलो जेजू येवकरिस्तांतलो जेजू आमी मागया दुसऱ्या त्रिदुमाक आज भावार्थान मागया आमच्या समस्या आमकां सोडून वचूं दी तुज्या पुताक तुजें तुवें बरें काम मेळोवन दी कश्टांतल्यान सुटका प्राप्त जावं दी तुझे बँकाचे लोन वेगळी फारीक करून जेजू वाट दाखोवन दी जावं काम ना बरी कामां तुका मेळोवन दी रिणांत सुटका जोड घेवंक जेजू आदार दिवं त्या वेळा सगळे जेजूच्या हातांत समर्पित करया वेळा मागा वेळा मागा तुमी मागा वेळा म्हणा जेजू जेजू तुमी म्हणा वडा तळ्यान आनी वडा तळ्यान तुमी म्हणा दोन्ही हात नीट वयर बारा तुमच्या समस्या जेजू मुखार उबारया आनी म्हणा जेजू जेजू सगळे वडा तळ्यान तुम्ही मात्र म्हणा लावडली एक त्या नावान सगळे साखळे तुटली वळा चरमाया वाटतात Acts of Apostles chapter 2 verse 21 Romans chapter 10 verse 13 बोला मारे जेसु जेसु John chapter 14 verse 14 Matthew chapter 7 verse 7 Psalm chapter 46 verse 7 सगळे बोला मारे जेसु जेसु Psalm 121 verse 2 सगळे बोला मारिया Psalm 121 verse 7 जेसु 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 हालेलुया 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 साहित्या भावनेच्या भुजांत असते दुःख जेजून संपूर्ण पेकोणीला बैला जेजून गुण केला तसे तुका अनुभव झाला वयसला येवकरिस्तांतले जेजू राईट हात वयर मारून एक साक्षीदार जाय कितल्या लोकांक जेजू बरें पण राईट हात नीट वयर मारून राईट हात नीट वयर मारून म्हज्या मोगाच्या येवकरिस्तांतल्या जेजून तुमकां गुण केला आनी दूख ती येवकरिस्त जेजू क्रिस्तच्या नांवान परत केदीस तुमकां याना जावं दी आस्थाव तुम्ही हात वयर सकयल करता आसतना हात गुंडयत आसतना वेट उखलता आसतना खंयचेच समस्ये आसता तुवें याना जावं दी आयजाया 53 वर्स 4 and 5 तुमची सगळी पिडा तुमचो रोग येवकरिस्तांतल्या जेजून ताणें ताचेर घेतला ताळयो पेटोवन त्या जेजूक अर्घा दिवया
हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. 100 जाणां पॅन्टाची दूख तशेंच 100 जाणां पांयाच्या गांठीतली दूख जेजू संपूर्ण रितीन पेकयला गुण केला अशें कोणाकय तुका अनुभव जाला वयस जाला रायट हात वयर मारून येवकरी दिसता जेजू साक्षीदार जाया कोणाक अशें बरेपण लाभला पॅन्टाची दूख पांयाच्या गांठीची दूख बरी जाला वयस जाला नीट हात वयर मार नीट नीट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 असं सुमार 25 जाणां ताळयो पेटोवन जेजूक आमी अर्घा दिवया जेजूक आमी अर्घा दिवया म्हज्या मोगाचेर आमच्या जाग्यार फाटया आनी मागया प्रत्येक तरान ह्या भयणी खातीर मागया दोनी हात ह्या भयणीचेर वयर मारा दोनी हात ह्या भयणीचे वयर मारा मागया सुमेची दैवी सगळ्या त्या भयणीचे वळून येवदी सुम्या हे व्हीलचेअराच्या पिडेंत जावन सुटका लाभय जेजू तुजी काकूत ह्या भयणीचेर वतय तुजी दैवी गुण जावची सगत ह्या भयणीक आज भयणी हात लावून दी सुम्या तुझ्या रक्तान नितळ कर तुझी दैवी सगत ह्या भयणीक गुण करून दी तुझी दैवी सगत येवकरी सांते जेजू ह्या भयणीक गुण करून दी येवकरी सांते जेजू तुझी दैवी सगत ह्या भयणीक गुण करून दी ह्या भयणी बरी कितलोय लोक आज व्हीलचेअरार आसा जेजू ताका हात लाय ताका गुण कर सगळ्या संवसारांत आनी प्रत्येक दीस कॅन्सर पिडे आसता जेजू हात लाय जेजू रक्ता नितळ कर गुण कर सगळ्या वाईटांतल्यान निवा दैवी शक्तीन भर म्हणून आमी तुझ्या लागीं परत मागता नमान बरे कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्लॅम द स्टेव and slave for this जेजू भगवंती बरी देवाची माई आबाबाती खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आपल्या जाग्यार फाटया सगळ्या आमी दिमे घालया म्हज्या मोगाचें सगळ्या आमी दिमे निमाण बेसांवा खातीर मागया मोगाचें फाल्यां तुमच्या भुरग्यांक तशेंच तुमच्या तरणाटे आसा तांकां घेवन या फाल्यां विशेष ते भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर आनी पिडे आसता खातीर आमी मागतले हांव प्रत्येक 5 तास 6 एका वराची आराधना तुमच्या भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर तशें पिडे वता खातीर विशेष ते मागतले हांव येवकरी दिसतांतलो जेजू तुमच्या सगळ्या समस्येंतल्यान सुटका लाभून दी फाल्यां 3ऱ्या दिसाचो त्रिंदूम जावन आसा सुकेन आसतना येया आज दैवी सगत तुम्ही अनुभव करा येद्या ओढा सक्रामेंत विचित्र सक्रामेंता या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता राज करताय ससनाच्या ससना
तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या अर्गा तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या अर्गा तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू हालेलुया हालेलुया म्हज्या मोगाचे न्हू फाल्यां येता आसतना तुवें पेटिशन बरोवन हाडा एंटायर डिवायन मेसेज टीम आमकां 24 hours मागणें आसा विनवणी मागणें तातूंत दवरून सगळ्या तुमच्या गरजा खातीर मागतले हांव सांगा फाल्यां एकामेकाक तरणाट्यांक युवा जाणां भुरग्यांक फाल्यां घेवन या आनी फाल्यांच्या आराधना विशेष रितीन आमी तरणाट्याच्या फुडारा खातीर मागतले हांव प्रेज द लॉर्ड ह्या मिसाची दसवां हे परी आसात आयरीन क्रास्ता विजय देवाकार गांसावन हे मेस दिला मेरी डायस आनी कुटाम रोजारियो देवाकर गांसावन हे मेस दिला ह्यूबर्ट आनी ग्रेसिवास मिलाग्रिस देवाकर गांसावन मेस दिला जोहान फर्नांडीस कंकनाडी देवाकर गांसावन हे मेस दिला तशेंच प्रत्येक दसवां खातीर मागणी करचे पसत मागणी विचारल्यांत स्टीवन पायस ह्या सोर दसवां पसत आनी आमच्या दसवां पसत मागीर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो मोगाच्या भाव भयणीनो आज दुसऱ्या दिसा तिर्दुमाक दिल्लो संदेश आसा संत आंतोनीची देख घेवया देवाच्या राजाचे वावराडी जावया
भावा भयणीनो, सांत आंतोनीची देख ती देवाचें राज बांदूंक, देवाचें राज सताचें, नितीचें, मोगाचें, भोगसणाचें, सेवेचें. विशेष जावन सांत आंतोनी आमकां शिकोवन दिली देख आसा दुर्बळ्यांचो मोग करचें राज. दुर्बळे भागी दुर्बळे जेजून आमकां सांगलां आनी त्या दुर्बळ्यांक आमी पावोवन निमाणे आमी जडते वेळार जाप दिवंक आसतले. हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव ताणिल्लो तुमी म्हाका पियोवंक दिलें, एक सुरो आसलो तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. ही जाप निमाण्याक जडतेक ही आमी दिवंक आसतली. देवाच्या राजाक रिकच्या आदी ही तणखी आमची जातेली. देखून देवाचे राज निमाणें आतांच आमी आमच्या मदें असलें राज बांदूंक आमी पेसाडया. सांत आंतोनीच्या मजतीन आमी सखत मागया. ह्या मिसान पावतरी भाग घेवच्या खातीर आमच्या पातकांची आमी दूख धरया आनी भोगसाणी मागया. हांव पातकी सर्वयता देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पुस्तकान सुद्दां संस्कार मेळ्ळे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या श्रेश्ठ प्रादेपा लागीं विनंती म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळतो करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविता पावो. आज आमी कितें मागता ह्या नव्यानान दुसरे दिसा त्रिदुमान उडास काडया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं भावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुज्या शेळयांक उतराण चलो आनी देखीन चलो भाग्यो तांतोनी पवित्र सभेक तुवें नेम दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतराण शिकयलो तो भावार्थ सांबाळून आनी देखीन दाखयली ती वाट धरून आमकां फावो कर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी आजवर चलयता ससनाच्या ससनाक. द्वितीय नियम पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांतल्या खंयच्याय एका शहरांत तुज्या भावा मदें कोणेय एकलो दुबळो आसत जाल्यार तुवें तुजें काळीज दारूण करचें न्हय वा ताका आदार करूंक तुजो हात दामचो न्हय. बगार तुजो हात उक्तो करून ताच्या गरजांक तुवें पावूंक जाय. तुज्या मतींत असलें कीड चिंतप येन अशें सत्राय घे. 7वें वर्स लागीं पावलें. रीण माफ करचें वर्स घे आनी अशें तुज्या दुबळ्या भावाक निश्चूर दोळ्यांनी पळोवन तूं ताका कांयच दिनासता रावशी जाल्यार तो तुजे विरोध सर्वेस्पराक बोब मारतलो आनी तूं गुन्यांवकार जातलोय. देखून तूं ताका उदार मनान दी आनी दिताना कसलीच नाखुशी दाखयनाका. कित्याक ह्या पासून सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या सर वावराचेर आनी तुवें हातीन घेतिल्ल्या सर कामाचेर
आपलो आशीर्वाद घालतलो. वय देशांत दुबळे आसतलेच देखूनच हांव तुका फरमायतां, तुज्या देशांत दुबळो आनी गरजेवंत जावन आसलेल्या तुज्या भावाक तुजो हात सदांच उक्तो आसूं. देवाचे उतर हे देवाचे मोडोसकार. तुझो बाटो म्हाका शिकय सर्वेस्परा, तुज्या सताच्या मार्गान म्हाका सोलोन व्हर. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो. तुमच्या सोबे असो. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. मनशापूत सगळ्या देवदूता सांगाता आपले महिमेन येतस आपले वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आणि सुमेस्त परजा ताचे समोर जमो जातेल्यो आणि गवळी बोकड्यां धांवन वेगळी करता तशें सुमेस्त मनशांक एकामेका तो वेगळी करतलो. बोकड्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक तो रावयतलो. उपरांत उजव्यांक आसलेल्यांक राय म्हणटलो, येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतिल्ल्यानो. संवसाराच्या आरंभातावन तुमकां म्हण तयार करून दवरलां
ते रास तुमचे दायज करून घेया. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोवंक दिलें, हांव पोरको आसलो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो, हांव उक्तो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें, हांव पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली, बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. तवड ते भगेवंत ताका जाप दिवन म्हणटले, केदाळा सोमिया, आमी तुका भुकेल्लो देखुल्लो आनी तुका आमी खावंक दिल्लें, केदाळा तुका तानेल्लो पळयल्लो आनी तुका आमी पियोवंक दिल्लें, केदाळा आमी तुका पोरको आनी उक्तो आसलो देखुल्लो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोवंक दिल्लें, केदाळा आमी तुका पिडेस आनी बंदेंत आसलो देखुल्लो आनी तुका आमी भेट दिल्ली. तवड राई तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतस हांव तुमकां सांगतां, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान क्रिस्तांत मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयचो संदेश परतून उगडासा काडया. सांत आंतोनीची देख घेवया, देवाच्या राजाचे वावराडी जावया. हे 2 वर्सां आदीं कॅनडा गेल्लो. थंयसर आमचो फादर हेनरी आडवा कापुचीन पाद्री आपा एक दीस ताच्या सांगाता रावोंक ताणें आपयलें आनी थंय बरोबर मोळयोंक लागलो मेटां सडटना घराची. आनी काले मास बसो परमोड पाद्र्या लागीं सांगलें, काले बरें बरें आज बत्तात, तुका सीताणी मसली कडी केल्या सायबा. म्हाका कळनातलें एक बेजाराय जाली गांवांत तेंत थंय तेंसगी म्हणून. पूण तो म्हणा लागलो, तें आमकां न्हय, तें कोणाक उत्ताय दुर्बळ्यांक. आमचे सांत आंतोनीचे केंद्री ह्या एरियांत कोण आसात ते सगळे दुर्बळ हांगासर येतात जेवणाक. काम सोदून आसचे इवाजान येतात, प्रायवंत येतात आनी हेरां आसली कोणाक पळय जेवंक ना ती येतात. जेवण कसलें बरें बारीस बरें जेवण, भाजिल्लें तशें रांदिल्लें, तें सांगाताक आनी कितें सालाद आनी कितें ज्यूस तारा बस्त. हे कशें सायबा इतलें खर्च करतात तें सांत आंतोन दिता म्हणून. सांत आंतोन त्या एका कामाक कांयच उणें पडना, कितलेंय दादोशी आमकां मेळटा. आनी हे सगळ्या संवसारान पळयता, सगळ्या संवसारांत खंय गेल्यार सांत आंतोनचे कोणसो आसात थंयसर हे कांय न्ही जाल्यार ब्रेड म्हणी मेळटा. ब्रेड म्हणी मेळटा, सेंट आंटनीज ब्रेड म्हणून. तो कितल्या भक्तीन व्हरतात, क्रिस्तांव अक्रिस्तांव. आनी त्या दिसा ती जेवणाक आयिल्ले पळयलें हांवें, पुऱ्या धर्माचें आसलें, तातूंत भोवशे क्रिस्तांव उणें आसलें. पळया अशें विशेश तराचें हें काम हें शिकोवन दिल्लें सांत आंतोनीन. आज सांत जुजेच्या नांवान जायते शिक्षण संस्थे, सांत लुईसाच्या नांवान, सांत आनी हेर सांत डॉन बॉस्कोच्या नांवान जायते शिक्षण संस्थे पळोवंक पुरो आसरे मस्तू आसात. सांत आंतोच्या नांवार, मादर तेरेसाच्या नांवार मस्तू आसरे आमी पळयता, मस्तू आसरे. आनी सांत आंतोचो आसरोय न्हीज जावं तेंच काम कितल्या वर्सां जावन चलोवन आसा. हें काम ताणें सांगिल्लें, देखून तें ताचो पाटलाव करतले, ताची देख घेतले, सक्कड हें काम करीत आसात. द्वितीय नियम ग्रंथान आज आमी आयकलें आवस्पर 15 थंयसर 7 आनी 11वी वळ दयाळ जावंक उलो दिता. दुर्बळ्यांतय तुजें काळीज दारूण करचें न्हय. डोंट हार्ड ऑन युअर हार्ट. दुर्बळें काळीज दारूण करचें न्हय. आदार दिवंक तुजो हात
दामचो न्हय तुजो हात उक्तो करून ताच्या गरजांक पावोवंक जाय. पळया आमी कांय न्ही ते जाल्यार दुर्बळ्यांक पागलार आयिल्ल्यांक गाळी एक इडच्यो नाकात, गोवज्यो करच्यो गरज ना. ताका आसल्यार कांय दिया, इल्लेपणी दिया, पूण कांय दिवंक ना जाल्यार तिगे मावूण तरान म्हणी रावा. ताका खंयच्या दुखीन तो आयला, खंयच्या बेजरायेन आयला आमी नेनाव. सबार पोटी हांवें पळयल्लें आसा मागतेल्यांक ते न्ही जावन भोव थोडे आसोंक पुरो. एकल्या दोगाक हांवें बसोवन सांगिल्लें आसा भूतबाळ. ताणें वचून आनीक पाद्र्यावाड सांगला, त्या पाद्र्यावाड म्हाका भूतबाळ मात्र दिली म्हणून. कित्याक हांव जाणासलो ताचें बॅकग्रावंड, वो पयशे वट्टू करून कित्याक करता म्हणून कोणीय नेना आसलें. त्या दळा आमी सांगा जायच ताका, पूण जाणा आसलो बॅकग्रावंड ताचें हरिये. पूण आमी मस्तपटीन नेना. कोण येता आमच्या बागला, खंय जावन येता, कित्याक येता आमी नेना. जावंक पुरो एकल्याच्या बोल्सांत जावन हांवें विचारतना कित्याक आयलो म्हणटाना ताणें काडलें ताका एड्स पिडा इतल्या वर्सां जावन. तो रडा लागलो, बायल भुरगीं कोणीय म्हाका पळयनात, हांव एकल्यानूच आसा जंय, एकल्यानूच जिवी जंय, एकल्यानूच खंय दिदा जंय. आनी एकलो म्हणा लागलो म्हज्या पेंकडांत न्हीज जावन सोलोवंक तांकां ना, पूण हांव सोलोवन आयलां जाल्यार मागच्या खातीर मात्र, जेवच्या खातीर मात, म्हाका ती सकत ना पूण ह्या खातीर मात. मोगाच्या भावा भयणीनो, दुर्बळ्यांक हिंसूची गरज ना. दुर्बळ्यांक आमी सर्तीक आमी वजन दिवचें नाका. दुर्बळ्यांक आमी पावोवंक, तांचे ते काळीज दारूण करूंक न्ही. हें आमकां सांगलां. तुजें काळीज दारूण करिनाका, तुजो हात मोठो करिनाका, तुजो हात धांपी नाका. पळया माथ्या वावसपार 25 आज आमी आयकलीं उतरां. बापूरबाय 30 आनी 1 वळतावन म्हज्या ल्हाना भावांक, म्हज्या ल्हाना भयणी तुमी कितें केलें, म्हाका सुद्दां तुमी केलें म्हणटा जेजू. जेजून हें म्हाका तुमी केलें म्हणटा हें मात्र. एक ल्हान शेळें उदक दिल्यार कॉप, शेळे उदका कॉप दिल्यार म्हाका तुमी केलें म्हणलो तो. आज म्हज्या ल्हाना भावांक कितें तुमी केलें तें म्हाका सुद्दां तुमी केलें म्हूण तो आमकां सांगता. सांत आंतोनू पोवी सभेंत बारीस प्रसिद्ध शिकोणदार, हा जपानचो सांत, पूण दुर्बळ्यांचो सेवाक. दुर्बळ्यां सेवा करूंक ताणें शिकयलें. ताणें पाटलाव केल्लो सांत फ्रांसीस आसिसीचो आनी ते ताणें सेवा करूंक आमकां शिकयलें, दुर्बळ्यांचो मोग करूंक. तो न्हीज जावन सेरवल्लो सांत फ्रांसीस आसिसीच्या मेळाक. कित्याक म्हूण सांगल्यार एकलो मार्तीर जावन तो थंय येता आसतना थंय तरणाटो बारीस बरें उद्देश तो नासलो, व्हडलो जावन, पूण थंयसर घडमोडी हाडिल्ली. खंय जावन मोराक कोतावन थंय क्रिस्तांवांक ज्युशी मारताले, प्रिशिनांनी ज्युशी मारताले, तांकां हाडिल्लें पळोवन हो म्हणलो म्हाकाय मार्तीर जाय म्हणून शेरवाल्लो फ्रांसिस्कान मेळाक. पूण थंय शेरवाल्या उपरांत ताका गेलो मेळांत, तांच्या घरांत, भायर पार्लरांत आयिल्ल्या सुदारसूंक, झाडूंक, पुसूंक, तांकां वाडूंक आनी टॉयलेट धुवंक, हें पुरा काम. पूण ताणें विधेयपणान, खालतेपणान तें केलें आनी वर्त्यापणान केलें. देखून देवान ताका खालत्याक वर्त केलो. ताचें तें आसलें देवाचें उदक परगट करचें देणें देवान दाखोवन दिलें. एक दीस शर्मासूंक कोणी ना, नवार्थी मनीस येवना. हाका सांगिल्ल्या वेळार देवाच्या पवित्रत्म्या प्रेरान बरोवन ताणें सुवार्ता परगट केली. अशी की बिस्पान ताका विसलो सगळ्यान वचून सुवार्ता परगट करूंक. पूण सुवार्ता परगट केली मात न्ही, ताणें दुर्बळ्यांची सेवा केली. दुर्बळ्यांक तो पावलो, दुर्बळ्यां सेवेक तो धांवलो. तो म्हणा लागलो कुडीक जीव आत्म्यात न्हू, आत्म्याक जीव देवात. देव जर तर जिवितांत ना, कूड जीव आसल्यार आत्मो मोरान पावता म्हणटा तो. दुर्बळी सेवा आदार आमकां आनी हेरांक जीव दिता म्हणटा तो. असले विशिश्ट तरेची उतरां. देखून किर्तन 30 आनी 9 चवथी वळ आमकां सांगता, सर्वेस्पर म्हजो शेवट म्हाका, सर्वेस्परा म्हजो शेवट म्हाका कळीत कर. म्हज्या हांवक आनी कितल्या दिसांचें तें म्हाका सांग. म्हजें जिवीत कितलें हथीर तें म्हाका कळीत कर. पळया मोगाच्या भावा भयणीनो, फाल्यां सकाळीं हांव कितें जातलो, केदाळ हांव मरतलो, आमी कोणीय नेना. आज धाकट्या प्रायाचित कॅन्सर पिडेक आमचे लागशिल्लो तरणाटो तो कांगडे आस्पतालींत आसा. तो जॉन्सान म्हणलो 18 वर्सां भरतात मात ब्लड कॅन्सर सोदून काडलें. घरा दुर्बळी म्हळ्यार दुर्बळी. कसल्या स्थितीर थंयसर आसा. कितलीं भुरगीं कॅन्सर वार्डांक वसात आनी
थंयसर भुरगीं युवाजर वडा कोणी न्हीद जावन दवलत उलोवची खंडीत नात तांकां पळयल्यात तशेंच सांगिल्लीं उतरां आसात मनीस फकत एक श्वास एका सवळे भाशेन तो वेता किर्तन 90 आमकां 90 उडास येता दुसरो तो किर्तन 90 थंयसर 121 12 बोर्ड आमकां उडासाक येता आमचे दीस मेजूंक आमकां शिकय 90 घेवन न्हय आमचे दीस मेजूंक आमकां शिकय खंय पोंडाक वेचे दीस खंयच्या दिसा तडल्ला करून पडटले खंयच्या दिसा तटाक करून मरतले खंयच्या दिसा हार्ट अटॅक येतले आनी कितें तें उडास काड देखून म्हजे आवकाचे दीस म्हाका मेजूंक शिकय तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय उरता जाणवाय ती आमकां गरजेची आज दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजे पावता तो मनीस खरोच सुभागी ताच्या आकांताच्या वेळार सोरेस्पोर ताका निवारता आज आमी आयकली उतरां आकांताच्या वेळार आकांत शॉक जावचो दीस आकांत मरणाचो दीस त्या वेळार देव ताका निवारता प्रेज द लॉर्ड पळया मोगाच्या भाव भयणीनो निमाण्या दिसा ताचे लागीं विचारतलो कितें केलां तुवें थंय जरतेक उबो रावता कितें विचारतलो कितें बरेंपण तुवें केलां एकली गेली खंय म्हातारी थंय वचून पेद्रू लागीं विचारताय म्हाका खंय जेजून कूड करून दवरलां म्हाका खंय सरकार वचोंक तुवें कितें बरेंपण केलां भयणी उडास काड म्हळें गे तिणें उडास काडन तिका उडास येवना निमाणे पेद्रून उडास काडलो गे तुवें एक दीस कितें गे शेजारच्याक एक पियाव दिल्लो आनी आतां धर हो पियाव धर आनी सरकार चड म्हणून ती खंय सट्टाना थंयसर डाम मुखार पडली मोगाच्या भावा भयणीनो एक काणी जावंक पुरो पूण आमची गत कशी जावं पावतली आमच्या हातांत जायतलें आसा देखून सांगिल्लें आसा संतांनी तें तुमचें न्ही तें दुर्बळें संत आंतोनीन सांगलां तें तुमचें न्ही तें दुर्बळ्यांचें विधय सेवाक तो सुमयाचो आमकां तें सुमय सेवाक जावन ताणें जावंक आमकां सांगलां देवाचें उतर परगट करतना तो विधेय जालो आमी देवाच्या उतराक विधेय जाल्यार दुर्बळांच्या सेवेक क्रिस्ताची सेवा करूंक आमी खंडीत जावन मुखार येतले सांत आंतोन दुर्बळ्यांक राखता तांकां आदार दिवंक आसरे आनी कितें तो करता थंयसर जेवणाक कांय नातल्या वेळार तो मागता आनी थंयसर उंडे आसतात आज तेच सांगता तुवें मजतीन आमी मागता आसतना दुर्बळ्यांक कितें उणें पडोवचें नाका म्हूण आमी मागया तें बरें काम म्हजेंच नांव सुरू कर म्हणून आमी मागया रीण दिल्ल्या क्रेस्त मनशां तावन रीण दुर्बळ्या रीणकाराक नीत मेळा शिकल्लो तो सर्गींच्या राजाचे गुर्त एक जावन आसा लक्षांत नीत आनी थंयसर आनी एकल्याक अनीत जाली पूण पळयत आसतना मेल्ल्याक जिवशी मारलो मनीस तो मेल्लो मनीस ताकाच उठोवन जिशू मारले कोणें म्हणून साक्षी विशय केल्लो तो मनीस नीत मेळच्या खातीर दुर्बळ्या रीणकाराक नीत मेळाशी करूंक देवाचें राज बांदूंक बुकेल्ल्यांक जेवण दितना विंग्याक नेसान दितना अनीत भक्त्या आदार दितना थंयसर दयेन सेवा करतना आमकां साध्य जाता आदलो पाप साहेबान सांगिल्लीं उतरां आसात वी आर नॉट पार्ट टायम क्रिश्चियन्स आमी पार्ट टायम क्रिस्तांव न्हय ही गरजेक येताना क्रिस्तांव मागीर अक्रिस्तांव न्हय वी आर नॉट पार्ट टायम क्रिश्चन आमी जर तर आमच्या जिविताचो केंद्र जेजू पेल्याचे कश्ट पडोवन आमी वोगे रावंक बिलकूल साथ दिना म्हूण तो सांगता सांत आंतोन आमकां देख आयच्या संवसारांत दुर्बळ्यांक आमचे दोळे धांपूंक न्हय नीत दिवंक पाटीक जोरूंक न्हय कार्यान दाखयनासतना उलोवंक सुलाभय न्हय मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां आसा उलो सांत आंतोनी तावन बुकेल्ल्या खावंक दिवंक एकसुऱ्यांक आमी भेट करूंक प्रामाणीकपणान मागोवंक अस्कत्यांक आदार दिवंक नीत मेळनातल्यान नीत दिवंक समाधानांतले समाधान हाडूंक धैर्यान आनी दयाळायेन आमी हें काम करूंक देखून सांत आंतोन सांगता मोग आनी दया ना तर आमचो आत्मो मेल्ले बरे सगळींच्या राजाच्या वाटेर सगळीं आमी आसा तर आमी सात आंतोनी देख घेवन राजाचे आपुरबाय शेगून आमचे करया उबे रावया कश्ट जाल्यार म्हजो मागचोय एक वर्तो शेगून रायचे दिसा आमचे गरजो आमची मागणी
त्या ते सांतानाच्या मजतीन सर्वेस्परा देवाक आमी समर्पिया. जेजूच्या नांवान कितें मागल्यार म्हागेलें मेळिल्लेंच म्हूण चिंता म्हणून मार्काच्या अवस्वर 11:24 व्हड सांगता. आमी भक्तीपणान खऱ्या भावार्थान मागणी आमची उबारया. आख्खे पोवीस सभेन पापा साहेबान बिस्पांनी याजकांनी धार्मिकांनी लायिकांनी जेजूच्या दैवीक राजाचे वावराडी जावं फावो कर म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमकां तुज्या राजाचे वावराडी कर. बापा आमकां तुज्या राजाचे वावराडी कर. भारत आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांक आनी लोकांक समाधानाचे वावराडी कर म्हूण मागता. बापा आमकां तुज्या राजाचे वावराडी कर. बापा तुझे दैवीक राज मोगाचे सोडदोडीचे भावार्थाचे मंगळूर आमचे दियेसजीन येवं दी म्हूण मागता. बापा आमकां तुज्या राजाचे वावराडी कर. मोगाळ बापा सा अंतोणीच्या आस्त्र्यांक दुबळ्यांक गरजेवंतांक कुमो करतल्यांक धानींक भक्तिंकांक तुज्या बेसावांनी भर म्हूण मागता. बापा आमकां तुज्या राजाचे वावराडी कर. सर्गींच्या बापा कोप शेळे उदक दिल्ल्यांक तूं इनाम दिताय. ह्या बरवशान तुज्या नांवान सर्वांच्या गरजांक पावोवंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमकां तुज्या राजाचे वावराडी कर. बऱ्यांचेर आनी खोट्यांचेर एका मापान पावस धाडच्या देवा आमी सर्वांतय दयाळ जावं तुज्या मोगाच्या स्पिरितान आमकां भर म्हूण मागता. बापा आमकां तुज्या राजाचे वावराडी कर. विविध बेसावां घेवन आयिल्ल्या सर भक्तिकांक दानींक तुज्या बेसावांनी भर आनी बरवशांची यात्रिका कर म्हूण मागता. बापा आमकां तुज्या राजाचे वावराडी कर. एक घडी भर आमची खासकी त्या सावां बुडा साकाडया. विशेश करून आमी पळयता घर आडव घालन जागो आडव घालन भरगांव वचून पयशे जायतो लाखां लाखांनी दुडू दिवन विजा येनासतना आतां कितेंच करूंक नासतना आसात कंगाल जाल्ले. परगांव केल्ले एका वर्सा कोर्सांनी कितें केलो ते विजा या पिया आनी कितें मेळनासतना काम नासतना थंयसर आसात कश्टोवन दुखां गळोवन फोंडां करतात. कितल्या जाणांक काम ना आनी कितले जाण काम नासतना आसात. ह्या पावसाळ्यांत हे जर घर समान आसतना एक फावो तें घर नासतना कश्टोवचे आसात. 3 फावटी जेवण नासतना असले कितलीं जाणां आसात. मारेकार पिडीने आस्पत्रेन कश्टांतलीं आसात. सगळ्यां पासत आमी मागया देव तांचेर दयाळे दाखोवन दी आनी आमची दारूण काळजां उदार करून दी म्हूण आमी मागया. सर्गींच्या भोवमंगळा बापा आमची कालती मागणी तुका आमी समर्पिता. संवसारार तुजें राज येवन दी. सताचे नितीचे बरेपणाचे मोगाचे शांतीचे ते राज आमच्या मदेगात येवन दी आनी ह्या खातीर आमी सांतांतोनी संगी वावरूंक दुर्बिणाचो मोग करून वावरूंक आमकां तुजी कृपा दी ही आमी मागता. ताच्या पुता क्रिस्त आमच्या सुन्या मारिफात. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदारा देवा बापाक
म्हणता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातान ते बलिदान आपल्या मनागाने गायने आमच्या आणि आपल्या पयसभेच्या आदावा सरेस्पर मानून घे. सर्व पदवेदार आणि बहुवर्त्या देवा, तुझ्या भाग्यवंत एवढा असावं याज्ञ समर्पण तुझे तोरपण आम्ही वळखून घेता आणि तुझ्या मुखासर पडून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्यांकाल तुझ्या मोगान येवन ससनाची सोडवण सोडूंक आमकां फावो कर. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदर आणि शास्त्राच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंतान तुझ्या भक्ताच्या मनाक हो दीस संभ्रम तुझ्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावक जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यां उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्रज्ञा धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरां सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचे हें रगत. पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या वडा साखय करात. बाबा तसो गुट प्रगट होया. जीवन आमी बरगटा.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची खालस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लिओ आमच्या भगेवन बापा, पीटर पाऊल सल्लान आमच्या गोवळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगतीत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकार मरे देवाचे माये सांगाती भगेवंत जुझे तिसपती, भगेवंत धर्मदूत, भगेवंत सांत आंतोन आनी सर्व काळी तुका मनवाल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताच्या आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें मागणें आमी आतां सांगाता मेळोन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदांच जाता तुजी संवसारांत आसा. आमचो दिसपटो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सरेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली दुखांतली पिडिशिरेंतली बेजारांतली आमकां तूं निबार. दया कर ह्या आमच्या जिवितांत बोळ भलायकी सवस्काय तूं आमकां दी. सगळींचें भाग आनी आमच्या सुरुंदराचे जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवश्यानच येतलें आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें म्हज्या दंत तांबळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ह्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी खुशे वरमान तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवर्सर येताय ससनाच्या ससनाक. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले, आमची काकून कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले, आमची काकून कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. हो ससनाच्या जिविताचें खाण जावन आसो आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्लीं आमी सुभाग्ये. तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थया सर्व पदवेदारा देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या भगवंतान थोडीशी देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूं आनी मोगान आनी सुसुडायन आमच्या भावा भयणीच्या गरजांक पावोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता ह्या पुता जेजूचे नांवी देई करून बसात मुगचनो आज त्रिदुमेचो दुसरो दीस आयच्या दिसा
हे मिसाचें बलिदान भेटून देवाचे उतराचो संदेश दिलेल्या मनादीक बाप बेझिल वास वरकाडी फिरगेजीचे वेगार तशेंच आराधन करूंक कुमक केल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या पंगडाच्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा ह्या संभ्रमांत आनी आतां नव्यान भाग घेवच्या तुमकां सर भक्तिकांक संदान बाबाची मजत आमी मागता फाल्यांच्या दिसाचो विशय कुटुंबाचो संबंद वाडोवया कुटुंब बरोवशेच्या बेडार करया ह्या संदेशा काल फाल्यां तिसऱ्या दिसाचो त्रिदोम आमी चलोवन व्हरता तुमकां सर्वांकी फाल्यांच्या दिसाक आमी मोगान स्वागत म्हणटा आयच्या ह्या मिसा वेळार रंगीत गायन केलां होली स्पिरीट फिरगस बाजाल हाचे मुखेलपण घेतलां श्री सैमन पायस ताका आनी तांच्या पंगडाच्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा फाल्यांच्या दिसा विशेश करून कुटुंबाच्या हर एका संद्या पासून पवित्र आत्म्याची देणी मागचो दीस त्या देखून मोठ्या संख्येन येवंक विनंती करता फाल्यां सकाळीं 8:30 जावन 9:30 वरां पर्यंत जे सेंट अँटनी आश्रमांत कुमसाराची मांडावळ आसतली आतां मिसाचो आशिर्वाद घेवच्याक आमी उबी रावया सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आणि सपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन बसून या क्रिस्त्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडोवपार संदान बाबा मुखान देवान फोव गेल्ल्या आशिर्वादां पासून अर्गां पाठयतात 5 जाणांक पिडां गूण जाल्ल्या खातीर तेगांक विजा मेळिल्ल्या खातीर 5 जाणांक परीक्षेन पास जावंक फोव गेल्ल्या खातीर तेगांक प्रसवपण बऱ्यान जाल्ल्या खातीर 8 जाणांक पयण बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर 5 जाणां भायर पडिल्ली वस्त मेळिल्ल्या खातीर 8 जाणां बरी भलायकी मेळिल्ल्या खातीर 6 जाणांक अनवरांतले देवान राखल्या खातीर तेगांक तांचे बरी कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासून 6 जाणांक भुरग्यांचें देणें फोव जाल्ल्या पासून तेगांक कोर्ट केस विन जाल्ल्या पासून 5 जाणांक स्कॉलरशीप मेळिल्ल्या खातीर 6 सिटीजनशीप मेळिल्ल्या खातीर आनी 20 जाणांक मेळिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर तांचे सुवे एक घडीभर आमी मौन रावया देवान फोव केल्ल्या सर्व आशिर्वादां पासून देवाक अर्गां पाठोवया ते सवा हे बरी आसात पुनसनी 5 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक 9 जाणांक वायट सवयेंत सुटका मेळोवंक
50 जाणांक भुरग्यांचें देणें फोव जावं, 60 जाणांक बरें काम मेळोवंक, 7 जाणांक काम कायम जावंक, 110 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक, 22 जाणांक कॅन्सर पिडा गूण जावंक, 14 जाणां परिक्षेंत पास जावंक, 17 जाणांक रीण फाटी मेळोवंक, 6 जाणांक शेजारा संबंद बरो जावंक, 11 जाणांक कोर्ट केस इत्यार जावंक, 58 जाणांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक, 6 चोरी जाल्ले वस्तू फाटी मेळोवंक, 9 जाणांक पयशांचे समस्ये परिहार जावंक, 40 जाणांक पिडा शिडा गूण जावंक, 9 जाणांक घर बांदूंक आदार मेळोवंक, 25 जाणांक अमल पियेवणें सोडोवंक, 5 जाणांक तक्रार इत्यार जावंक, 9 जाणांक वेव्हार बरो जावंक, 30 जाणांक घरांत समाधान मेळोवंक, 5 जाणां भुरग्यांक बरी बूद मेळोवंक, 10 जाणांक बरो फुडार मेळोवंक, 12 जाणांक घर जागो मेळोवंक, 9 जाणांक अनवरांतलें राखोवंक, 14 जाणांक परिक्षेंत उंचले अंक मेळोवंक, 6 जाणांक प्रसवपण बऱ्यान जावंक, 15 जाणांक चिंतल्लें काम बऱ्यान जावंक, 30 जाणांक मोदीक समाधान मेळोवंक, 35 जाणांक विजा मेळोवंक, 17 जाणांक कुटुंबांत शांत समाधान येवंक, 20 जाणांक दोळ्यांची दिश्ट फाटी मेळोवंक, 9 जाणांक घर जाग्याचे रगडे दिसोवंक, 8 जाणांक सांबाळांत बढती मेळोवंक, 15 जाणांक काजारी जोड्यां मदें समाधान मेळोवंक, 12 जाणांक शिकल्लें मोदीन उरोवंक, 6 ऑपरेशन नासतना पिडा गूण जावंक, 3 ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंक, 6 जाणांक समृद्धीचे कायदे पाळोवंक, 14 जाणांक घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक, 8 जाणांक कामा कडेन समाधान मेळोवंक, 6 घर काम बऱ्या तरान जावंक, 17 जाणांक पयण बऱ्या तरान जावंक, 3 वाटेचे समस्ये परिहार जावंक, 22 जाणांक रीण फारीक करूंक तांक मेळोवंक, 3 कामांत प्रमोशन मेळोवंक, 4 सुडाळ उलोवंक फोव जावंक, 8 जाणांक भुरग्यांनी वडिलांक काल जावंक, 12 जाणांक काजार बऱ्या तरान जावंक, 11 जाणांक शिरांची पिडा गूण जावंक, 7 जाणांक बावळो दूख गूण जावंक, 3 घरांत समाधान मेळोवंक, 5 जाणांक कामाची भद्रती मेळोवंक, 9 जाणांक आळसाई उणें जावंक, 13 जाणांक पाड दूख गूण जावंक, 20 जाणांक परगांवांत काम मेळोवंक, 7 जाणांक बड्याचें घर मेळोवंक, 22 जाणांक देवबेरांतीन वाडोवंक, 6 जाणांक आर्थीक परिस्थिती सुदरोवंक, 6 जाणांक दिसपडतो ग्रास मेळोवंक, 22 जाणांक ताप शेड कोंकली गूण जावंक, 12 जाणांक कोलेस्ट्रॉल उणें जावंक, 11 जाणांक BP शुगर नॉर्मल जावंक, 5 जाणांक बेंबिरांत पयस वचोवंक, 12 जाणांक बडे मेळोवंक, 5 जाणांक ग्रीन कार्ड मेळोवंक, 6 जाणांक लोन मेळोवंक, 3 मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, 6 लायसन्स मेळोवंक, 7 जाणांक कॉलेजीन सीट मेळोवंक, 9 जाणांक इंटरव्यू बऱ्यान जावंक, 11 जाणांक उगडासाची सगत सारकी जावंक, 30 आनी 2 जाणांक गांडी दूख गूण जावंक, 5 जाणांक कृषी बऱ्यान जावंक, 9 जाणांक एलर्जी गूण जावंक, 7 जाणांक एसिडिटी गूण जावंक, 9 जाणांक पेन्शन मेळोवंक, 3 कामाक मनशां मेळोवंक, 5 जाणांक हार्ट प्रॉब्लेम गूण जावंक, 8 जाणांक भायर पडिल्लें भांगार मेळोवंक, 6 डिप्रेशन जावन भायर येवंक, 40 आनी 8 जाणांक राग उणें जावंक, 5 जाणांक हातापांयांक बोड मेळोवंक, 3 सांबाळप बाकी आशिल्लो मेळोवंक, 6 कुटुंबाची शेड ताप कोंकली गूण जावंक, 8 जाणांक किडनी प्रॉब्लेम गूण जावंक, 9 जाणांक मानसीक पिडा गूण जावंक, 7 जाणांक डॉक्युमेंट्स मेळोवंक, आनी 50 आनी 8 जाणांक प्रत्येक तेसावा खातीर मागोवंक विनंती केल्या. हाचे सवें आमचे कुटुंब, आमची मागणी, आमचो वावर, आमची देसावा इरादे सदां दोन बापा मुखांत देवाक भेटोवन दिवया आनी सांगात मागया वर्त्या सदां दोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोन सूख अनवरां देवसार आनी सर्व तरांची ओस्याची पिडा पयस सरता म्हूण उडास कर. तुजे मरिफात पिडेस्तांक भलायकी मेळटा, उसांबळ दर्ये थंड जातात, बंदिवानांच्यो संकळी तुटून पडटात, तोंडे उठून चलतात,
कुरडे पळयतात, केप्पे आयकतात, मोने उलयतात, भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात, ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागल्लें सर्व तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपायक राचार नपयस जातात आनी आमच्या सर्व गरजांक तूं पावताय. सर पातयणी तुजेर दवर तुजी कुमोक आमी मागता. इतल्या ओडे आशेन आमी मागता ते सर्व आमकां जोड दिव. तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. सांत आंतोनीक तेरा नामान सांगाता मागया. आनंद बरेत सांत आंतोनी, मोरयेच्या संरक्षणाकाल जल्मून 5 वर्सां प्रायेरच तुजें अंकवारपण तुवें तिका भेटयलें आनी तुज्या बोटान फातरार कुरीस रोमोक देवसराक तुवें धांवडायलोय. जोड दी आमकां मोवाळ भक्तीपण आमच्या भगेवन मायेचे आनी गटाई बळ आमच्या आत्म्याच्या दुस्मनाचेर सैत व्हरोंक. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सुमी तुजे संगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनंद बरीत सदा संवसाराच्यो ताळण्यो आनी पास सुकोवचे खातीर व्हडपण, ग्रेस्तकाय आनी दादोसकायो तिरस्कार करून संत आगोस्तिनीच्या व्हड दिन तूं रिगलोय. सदा पातकाच्या ओस्याच्या संवसाराचो खरो कांटाळो आमकां जोड दी. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सुमी तुजे संगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनंद बरी सदा जेजू क्रिस्त खातीर जीव दिवच्या अत्रेगान सांफ्रास्काचे व्हड दिन तूं रिगलोय. हे सदा प्राजीत असो आनी दंडवणेचो मोग आमकां जोड दी. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सुमी तुजे संगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनंद बरीत सदा तुजी जाणटेकाय आनी संदीपण देवानंद स्पर्गडीसर व्हड लेंतुवायेन संवसारा मुखार लिपोवंक तूं पेसाडलोय. लेंतुवायेचो व्हड शेगूण आदारू आमकां कृपा जोड दी. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सुमी तुजे संगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनंद बरीत सदा आपले उतर परगडच्या कामाक देवान तुका विंचून काड, बसांचें देणे आनी अजापांची पदवी तुका दिली. देवाचें उतर उर्बेन आयकून ताचो फळ काडूंक आमकां कृपा जोड दी. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सुमी तुजे संगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनंद बरीत सदा देवाचो वर्त मोग केल्ले वरवीं जेजू बाळकाक तुज्या हातान घेवंक तुका फावो जालें. व्हडा मोगान आनी अत्रेगान कुमगारान ताका सेवूंक आमकां कृपा जोड दी. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सुमी तुजे संगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनंद बरीत सदा पवित्र एवकारिस्ताक एका मनशादी करना नमस्कार करूंक लावन कुमगारान सुमी जेजू क्रिस्त नीज आसा म्हणून तुवें रुजू केलें. जिव्या पावडतान पवित्र एवकारिस्तांतल्या जेजूक नमस्कार करूंक आमकां कृपा जोड दी. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सुमी तुजे संगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनंद बरीत सदा मनशांनी देवाचें उतर आयकूंक इन्कार केल्ल्या वेळार दर्याच्या मसल्यांक लागीं आपोवन तुवें शर्माव सांगलोय. मनान आनी काळजान देवाच्या सतांक परिपूर्ण खाल जावं आमकां कृपा जोड दी. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सुमी तुजे संगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनंद बरीत सदा निरापराधींच्या आदारा थोड्या दिसांच्या एका बाळशाक उलोवंक लावन ताच्या आवयचो मान तुवें राखलोय. कश्ट अकमान सुस्निकायेन सोसूंक आनी आत्म्याचें नितळपण कातावीण सांबाळूंक आमकां कृपा जोड दी.
नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू आनंद बरीत सदा पद्वशारान शर्माव सांगून आसतनाच अचापानी लिस्पनाक पावून तुझ्या बापा येसू जीव तुवें बचाव केलोय अकमान केल्ल्यांक बुकसूंक आनी दुस्मनांचो पासून मोग करूंक आमकां कृपा जोड दी नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू आनंद बरीत सदा तुझ्या मागण्या आनी सर्गावयले जाणवाये वरवीं सबार हेरेसांक आनी पातक्यांक बरे वाटेक तुवें परतिलें सगळ्या काळजान देवा तें परतून आमकां सगळेंच देवाक दिवंक आमकां कृपा जोड दी नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू आनंद बरी सदा तुझ्या तारोका बरी सगळी तुजी जिणी आत्मे बचाव करूंक तूं वावरलोय निमाणो उस्वास सोडतना तुवें पळयले बरीच आमी जेजूक पळयोंक आनी तुजे संगाता ससनाचें सूख भोगोवंक आमकां फावो कर नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू आनंद बरी सदा देवान तुका दिला वर्तें देणे असरियांचें आनी तुका उलो मारतल्यांक तूं सदांच पावताय इतल्या व्हडा अत्रेकान हांव मागता ते म्हज्या आत्म्याक बरें जाल्यार जेजू कडचें मरिये मरिफात म्हाका जोड दी नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक पापसे बापासोद आनी पापसे बजीर पासोद आमी सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येव तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवती मरिये देवाचे माय आमा पियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक रेलिकेचो आशिर्वाद घेवच्याक तयार सगळ्या सदांतुनी आमा पासून विनंती कर प्रार्थुया सर्व पदवेदारांनी सदां जियेवच्या देवा भगवंत आंतोनीक तुवें तुजे परजेगेक व्हरतो प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलोय क्रिस्तांव जिणयेची वाट आमी समकतना ताच्या आदारान सर्व अनवरांतलें सुटाशें आनी सर्व आमच्या पारकवण्यांनी तुजी ससाय आमी भोगिशें आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं
ವಚನವೇ ಆಮೆನ್.